तुका जाप दितलो. कशें उलो मारप जाता आमच्यांनी? आमी बायबलांत जेजून शिकयलां. कोणें शिकयलां? जेजून. ह्या पोरी मागणें कोरात. माथेवाचो शिव वर्तमानान. लुकाच्या शिव वर्तमानान मागणें कोत्ताना म्हणात. म्हळ्यार उलो मारपाक. आमी कितें करता तें आमी देवा कोणाय कडेन वयता जाल्यार कितें मागोंक वयता? कितें मागोंक वयता न्हू. बेश्टें कांय उलोवंक वयचें ना. तर देवा कडेन आमी कितें माग घेता जाल्यार आमी देवाक उलो मारूंक जाय. हय. म्हणून जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमी देवाक उलो मारया. सुरवातीक उबी रावया काय बसून मारया? तुमची खुशी जोण्याकलेचे खुशे प्रमाणे. थँक्यू जीजस. आमच्या काळजा मनान आमच्या भावनांनी खरेंच आमी देवाक उलो मारूंक. जेजून शिकयल्लें मागणें आनी जेजून म्हटलेलें उतर. जेन्ना जेजू मनशाच्या रुपान येवच्या आदीं ओत्मीक जिवितान आसलो तोच देव. त्याच देवान मनशाचें रूप घेतलां आनी मनशाचो पूत जावन आमच्या मदें देंवला. आनी कित्याक देंवला? आमकां वाट दाखोवपाक, आमकां सोत उदकें करपाक. आनी हे वाटेन आनी हे सोतान आमकां जिवीत थापयता. आनी हे पयली सुरवात. वाट आनी सोत आमकां ओडकून येवपाक. तर आमी तेंच देवाक तेणें सांगलें उतर, म्हाका उलो मार, हांव तुका जाप दितलो. आनी जे नोको ते गूट हांव तुका उदके कोत्तलो. जशें आमी ओत्मीक रुपान पयलें आतां देवाक उलो मारला. कसो मारला? ओत्मीक रुपान हालेलुयाचें म्हण. आमी नोको कितें मागलां न्ही. जाणा तुमी कोण? ना. पयलां तुमी कितें? ना. संवसारीक वस्तू कितें आमी पळोवन मागता. म्हाका तें दी तें दी तें दी म्हणून. आमी बापाक पळयलां ना. पळयनासतना आमी संवसारांत आसतना आमी बापाक उलो मारून तेजी जाप मागोया आयच्या दिसाक. तर सगळीं बाराबर म्हणोया. सवकास मातशें. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताणणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. बापा सोर वायटांतली आमकां निवार. आमच्या पातकाचेर तुवें घाली नाका बापा, पूण ह्या पवित्र सभेच्या एकवटाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दृश्टी घाल. तुज्या एकवटान आनी मोगान आमकां सांबाळ. हें मागता हांव बापा तुज्या पुता आनी आमच्या सोमिया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. बापा हांव तुका आर्गां दितां, वाकाणट्यान दिनवासतां ह्याच्या वेळा पासत. आनी ह्या वेळाचेर ह्या जाग्यार तुवें आमकां एकठांय केल्ल्या पासत. तुज्या पुता आनी आमच्या सोमिया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ता वरवीं तेज्या आपोवण्या वरवीं ताणें आमकां एक एकल्याक आपोवणें दिलां. तुमी कश्टवतात, हयच्या बाराकाल आसात, म्हजेशी यात. हांव तुमकां समाधान करतां. आनी जेन्ना तुमी दोग एक जाण एकठांय जाता जाल्यार तुमच्या मदें हांव हाजीर आसां. ह्या भावार्थान बाबा आमी ह्या जाग्याचेर एकठांय जाल्या. आनी आयज बाबा तुजी जाप घेवंक हो गूट आमच्या भितर लिपलो आसा तो उदको जावंक. जशें तुवें म्हटलां जाप दिता, ह्या उतराचेर आमी पाती येता आनी तुकाच एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें धाडल्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवंक आमी आशेता. हेंच मागता हांव बापा तुज्या पुता आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. बसुया. देव बरें करूं. जशें आमकां देवान जेरमाच्या तोंडान उलयलें आनी म्हटलें म्हाका उलो मार, हांव तुका जाप दितलो. आनी नोको तें गूट हांव तुका उदके कोत्तलो. आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येयलो मनशाच्या रुपान, जेजून म्हणलें आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी. आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस. आतां दिसपटो ग्रास कितें? दिसपटो ग्रास जो देवान म्हटला म्हाका उलो मार, हांव तुका जाप दितलो म्हूण सांगलेलें पोन्न्या कोरारान. आमी देवाक पळोवंक ना,
पूण आमी नोको आसले देवाक उलो मारपाक आनी कशी आमकां जाप मेवतली ती तर आमकां संवसारी जिवितान आमी जाणा आमकां डिस्फोटोग्राफ म्हळ्यार आमचे कुडीचें कितें तरी आमकां जाय पूण ओत्मीक जिविताचें कितें आमी नोको आसली तेका लागून जेजून आमकां शिकयलें देवाची जाप घेता जाल्यार आनी देवा कडेन उलोवंक सोदता जाल्यार डिस्फोटोग्राफ कितें मनीस उड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मनीस जियेता पूण हो डिस्फोटोग्राफ आनी ही देवाची आमकां जाप देवाचें उतर खंय मेवता पवित्र पुस्तकान तेज्या भासावणेनी आनी हे भासावणे वरवीं आमचो गुटुतको जाता काय जायना आमच्या जिवितान कितें आहा ना जायें नाका तें सगलें खंय आहा पवित्र पुस्तकान आसा आनी तेका लागून आदी जेजू येवच्या आदी देव संवसारान येवच्या आदी देवान सांगून दवरलेलें म्हाका उलो मार हांव तुका जाप दितलो आनी एकूच मागणें शिकयलां पूण एक मागण्या उद्देशी आनी त्याच्या आदारान आख्खें पवित्र पुस्तक बरयलां पवित्र आत्म्यान सगली जाप खंय आसा सगलो गूट खंय आसा पवित्र पुस्तकान आसा आनी ही एक सुरवात आमी जेन्ना सकाळीं उठोन देवाक उलो मारूंक दर दिसाक आमी सगलीं मात्ता आसतलीं हांव ना म्हणना पूण जोड एकल्यान आमकां पयलो कायदो देवाचो म्हाका उलो मार हो कायदो आमी पाडूंक जाय काय नाका जाय जरी तर कोण उलो मारना तर पयलीं उठोन कितें करता काम करूंक धांवता तोंड धुवंक धांवता वो आनी कितें करूंक धांवता कांय नजा कांय वायट ना तोंडार उदक घालून कित्याक ना जाल्यार झेम येता पूण म्हाका संवय जाल्या हांव बेडा वयलो उठोन पांय सकयल दवरता म्हळ्यार हांव पयलो देवाक उलो मारता कित्याक आयज म्हाजो पांव सकयल जमनीक तेंकोंक म्हाका घोटाय दिली देखून आनी म्हाजी आशा एक हांव नोको कितें सोदतें तुमी जोण एकल्यान तुमच्या भितर कशे भाशेन तुमी देवाक उलो मारता तशें तुवें हालेलुया म्हटलां दोळे धांपूंक लायले हांवें हांव नोको तुमी धांपता वो ना तें पूण देव त्या हालेलुयाच्या मागणेंतल्यान आमचे कडेन देव उलयता कितें ना कितें तुका उगडास येता तुका चिंतना येता वो तुका विजन येता फकत ते दोळे धांपल्या उपरांतूच नाजाल्यार बेश्टें येयना आतां तुमी केल्लें कोणाक कितें दिसलां हालेलुया करता तेन्ना कितें ना कितें जाता आनी खऱ्या भावनांनी हालेलुया कोत्ता पळय तेन्ना नाजाल्यार ना करूंक जाय थँक्यू जेजस म्हळ्यार म्हाजी चिंतना खंय आसता घरा कडेन आनी हालेलुया खंय कोत्ता तोंडा कडेन तो काळजांतांनी येयना आनी देवाचें उतर अशें आसा काळजांतान मागणें कोत्ता तेका देव जाप दिता काळजांतलें मागणें आनी तोंडांतलें मनांतलें मागणें वेगळें वेगळें आसता मनांतलें मागणें करूंक जाय म्हूण कोत्ता आमी कायदो फटोवपाक कोणाक भुरगीं मागीर बायक फटयतात आनी आमी देवाक फटोवंक सोदतात वडिलां आहा पळय ती हांवें उलो मारलो मरे जाप केन्ना सदां मागणें कोत्ता मरे हांव पूण कसलें काळजांतलें मागणें केलां खरेंच देवाक हांवें म्हाजो वेळ दिवंक सगलें हांव सांडून पयलो कायदो देवाचो हांव फाडूंक गेला काय हांवें पाडला काय हें म्हजेर आसा कित्याक म्हज्या काळजान कितें भितर आसा म्हाज्या ओतम्यान कितें आसा तें तुमी एकलो बसून नको जाणा म्हाज्या ओतम्याचो गूट हांव जाणा पूण म्हाजो गूट देव जाणा तें कशें देवाचो ओत्मो देवान म्हाका दिला तेका लागून म्हाज्या भितरलो गूट ओतम्याचो गूट देव जाणा आनी हें जेवच्या शिव वर्तमानान दुसऱ्या 20 वरान 25 वडीन बरयलोलें आसा ही सुरवात घेवया प्रेज द लॉर्ड जेवचो शिव वर्तमान दुसरो 20 वर आनी 25 वड जेजू सांगता कित्याक तेका लागून देव मनीस जाला आनी मनशा भितर कितें लिपलेले गूट आसा ते देव उदके कोत्ता फकत पवित्र पुस्तकाच्या भासावण्या वरवीं हें जावन आसा तें बींग तेका सगले एक एक वस्तूक एका एक किल्लोन येवपाक
एक एक ऊस दिश्टी पडपाक आमकां जाय तें बीं आनी तें बीं जावन आसा देवाचें उतर आनी ती जावन आसा बासावणी. प्रेज द लॉर्ड. मातशें वाचता बाय. कित्याक तो सगल्या मनशांक पक्को वळखतालो. कोणाचेच विशीं कोणेंच ताका कितेंच सांगची गरज नासली. प्रेज द लॉर्ड. मनशां भितर कितें चलता तें ताका ठावें आसलें. आसा आमच्या भितर कितें आहा तें कोणाक खबर आसा? बायले भितर आहा तें घोवाक खबर आसा? घोवा भितर कितें तें बायलेक खबर आसा? ना. आनी कित्याक सांगचें पडलें म्हाका आयज सगळ्यांनी येवचें येवन येवन म्हाका चल्लें बायल येवना बायल येवना सिस्टर येवना. कित्याक येवना? येवना म्हूण हांव सांगता तुमकां पूण तुमी म्हाजेर विश्वास दवरिना. हांवें येवना म्हूण सांगलें तरी तुमी पातयें येना. कित्याक येवना तें हांव कसो सांगू? तेजो गूट तें कळना आहा न्हू. ते भाशेन देवाचो गूट देव जाणा आनी देवान आमकां आत्मो दिला म्हणटच आमच्या भितर कितें आहा तें. पूण आमी कितें सांगता देवाक कांय खबर ना. आमी कितें चिंता देवाक खबर ना. आमी चुकता. त्याक देव आमचो रोसनार. देवान आमकां रोचल्यांत. देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडल्यांत आनी कितें करूंक धाडल्यांत तो गूट आमी शिकोया. हो दुसरो गूट. पयलो गूट देव जाणा आमच्या भितर कितें आहा तें. उडास धरात आमी देवाक फटोवंक जावचें ना. आमी फटवतलीं देवाक फटोवंक गेल्यार. कोण फटवतलीं? सांगात कोण फटवतलीं? हां सगळीं तोंड उक्तें करून सांगात. तेन्ना तुमकां कळटलें. शेगतलीं आनी फोटी मारूंक पावचीं ना देवाक. जरी तर आमी देवाची बासवणी आमी देवाची तो शिकोवंक पावना जाल्यार आमी फटवतलीं. प्रेज द लॉर्ड. दुसरो गूट देवान आमकां कित्याक रोचयल्या. एफिस्कारांचें चीट 2:20 एफिशियन 2:10. आमी देवाची रोसना. आमी कोण? देवाची रोसना म्हणल्यार कितें म्हणटा हिंगा आमकां देवान रोसला रोचयल्या. मानून घेता सगळीं? होय. काय आमी संवसारांत येयल्या? ना. माई पायक लागोन? ना. माय पायक लागून येवना आमी. देवाची येवजण आसली म्हाज्या विशीं ह्या संवसारांत धाडून आयज हांव हिंगा उबो रावपाक. म्हाका ताकत आनी हिंमत देखून नासलोली पूण देव जाण आसलो आनी ताका लागून आयज हांव हिंगा उबो आहा. आनी ही म्हाका वड एकदम इतली गोट लागता आनी हांव इतले पावटी वाचतां इतले पावटी उलयतां इतले पावटी हांव लोकां मदें पाचारतां कित्याक म्हाका जाय ही येवजण तुमी समजलोली. कितें जाय? ही येवजण तुमी समजलोली जाय. कोण उलयता? थँक्यू जिजस. पळय ही आनीक दुसरो कोण आपणाची येवजण दाखयता आमकां. थँक्यू जिजस. आमी देवाची मागीर वाचको बाय बरे भशेन आयकात आं. आनी कोणाक बूक आहा जाल्यार बायबल काडात आनी ती ओडीचेर तुमची नदर तुमी वाचून ती पळयात. आमी देवाची रोसना. आमी देवाची रोसना म्हणजे आपणे आदी फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो. पुरो 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 आपणे म्हणल्यार कोणें? देवान. देवान तयार केलेल्यो बऱ्यो करून आदी फुडेंच. केन्ना? आमी येवच्या आदीं ह्या संवसाराक कितें केल्लें देवान? येवजण. बऱ्यो कन्यो. कितें केल्ल्यो? उलयात न्हू तुमी. मोनी तुमी मोनी उलयता न्हू. काय रागार जाली म्हाजेर? रागार जावना न्हू. म्हाका भिरांत दिसता कित्याक तुमी रागार जाय जाल्यार हांव आनी येवन उबो रावन कसोच फायदो जावचो ना. रागार जायनाकात. चुकला जाल्यार सांगात म्हाका. हॅलो चुकला जाल्यार सांगात म्हाका. चुकोवंक ना जाल्यार जाप दियात म्हाका. तेन्ना कळटलें तुमी म्हाज्या मोगान आनी हांव तुमच्या मोगान आहा म्हणून. तुमी मोग कोत्ताक वाचो काय ना? हांव तुमचो मोग करता भरपूर. म्हाका जाय तुमी तुमचे उलोवंक जाय तुमचे वांगडा हेवंक जावो हेवता तेन्ना तुमचे वांगडा हांसोंक जावो
आसतली म्हाका प्रेज गॉड हेवतली म्हाका कडेन हय उलयतली म्हाका प्रेज गॉड थँक्यू जिजस तेन्ना बरें दिसता एकामेकाक आमी जाप दिता एकामेका कडेन उलयता एकामेक हेवता तेन्ना आमी एकामेकाक उमेदीर दवरता वय काय ना आनी जेन्ना एकामेक उमेदीर दवरता खुशाल आसता हें खुशालकाय जावन आसा एक पवित्र आत्म्याचें फळ सदांच खुशाल रावत नव्यान सांगता खुशाल रावत उलयना तो मनीस खुशाल आसता तोंड कांय आसता मुको जाता आनी मुमकें सुणें रोखडेंच घांस मारता भुगोना तें सुणें घांस मारता ते भाशेन मुमको मनीस तुजे चाडयो करता आनी तुमी जर उगी रावता जाल्यार म्हाका तें चिंतून म्हाज्या मतीन येतलें अरे हें कितें तरी कांटे काडटा म्हाजे म्हणून उपकार मागता म्हाजे कांटे काडी नाका म्हाका आदार दियात कांटो तोपच्या आदीं पयलो तोपना जावपाक हो कांटो खंयचो तुमकां राग येना जावपाक राग येयला तुमकां म्हाजो ना प्रेज गॉड थँक्यू जिजस वाच गो बाय आयकात हीं उतरां ह्या उतरां वयल्यान सगळीं उतरां भायर सरता वाच आमी देवाची रोसना आपणे आदीं फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो खोदन्यो करून आमी जेवचे खातीर देवान आमकां रोसल्यांत कित्याक रोसल्या देवान आमकां देवान आपणें म्हणा तिका म्हूण देवान कोणें देवान हें मूड देव म्हणटा पळय तें हें उतर एक बी देवाच्या उतराचें हें मूड हें फावंडेशन फावंडेशन बरें जाल्यार सगळें बरें आहा काय ना म्हणजे देव म्हणून आमी जाणा जाल्यार सगळें बरें जातलें नाल्यार हांव म्हणटा हांव ना म्हाज्यान पयलो कोण आहा देव आहा फावंडेशन आहा आनी तें बी देवान पयल्यो वस्तू तयार केल्यात कोणें तयार केल्यात खंयच्यो वस्तू तयार केल्यात जें कितें म्हाका जाय पळय तें आनी बरें पळय तें आदीं फुडेंच तें सांगलां बरें आदीं तयार बऱ्यो कितें बऱ्यो कन्यो देवान बऱ्यो कन्यो केल्या त्यो कन्यो करूंक कोणें हांवें आतांच सांगलां तुज्या भितर कितें आहा तें हांव न्हू म्हाज्या भितर तूं नको पूण तूं करी जाल्यार कन्या उदेशी म्हाका तुजी ओळख मेवतली वय काय ना जेन्ना तूं तर म्हाज्या लागीं बऱ्यो कन्यो वापरता हांव तुजे लागीं बऱ्यो कन्यो वापरता जाल्यार तुका आनी म्हाका एकामेकाची ओळख मेवता नाजाल्यार हांव आनी तूं हांव भितरले मोतीन वापरता तूं भितरले मोतीन वापरता जाल्यार आमी दोगांय दुस्मान जाता आनी कोणाक कवता तिसऱ्या मनशाक आनी तो कोण तोच तो फटकिरो आनी फटिकाचो बापूय खूंय आहालो तो तुज्या आनी म्हज्या भितर रावला तुज्या आनी म्हाज्या मोदें आमकां कुशीन कोत्ता आनी तोच ताका म्हणटा तेजें नांव देवचार म्हण आमी कोणाची रोसना आनी देवान रोसल्यार आमकां देवान कितें केलां आमकां बरें तें करून दिलां हो दुसरो गूट आमचो देवाक उलो मारीत जाल्यार देवाची जाप आमकां सगळें बरें पळय तें मेळटा आनी हें जेरमाया 29:11 वाचत कितें बरें कशें बरें देवाचे मतीन कितें आसलें आयज आमकां देव दाखोवन दिता जेन्ना देव म्हणटा आपणें कितें बरें केलां तें करून हांव आनी तूं जियोच्या खातीर देवान आमकां रोसल्यांत आयज हांव जाणा जावंक जाय म्हाका देवान कित्याक रोसलां म्हाजें काम कितें देखून हांवें म्हणी तुका म्हटलेलें म्हयनोभर काम करता तर 1-2 दीस देवा पासत देवा कडेन उलोवपाक वेळ मेळोंक ना आमकां काय कित्याक ही देवाची भासावणी म्हाका उलोवपाक तुका जाप दितलो तुमी कश्ट हांवच्या बजाय म्हजेशी यात हांव तुका समाधान करतलो तुमी म्हज्यान एकठांय जातात हांव तेच्या सांगाताक आसतलो तर ही भासावण्यो आमकां देवान दिल्यात तुमी म्हज्यान एकठांय जाल्यार हांव तुमच्या सांगता जाल्यार आतां आमी हिंगासर एकठांय जाल्यात आनी थोडे जाण येवंक नात जाल्यार ताका देव तेच्या सांगाताक देव आहा गाय गो ना गाय आहा बरयलां वय खंय बरयलां पवित्र पुस्तकान बरयलां पूण खंयच्या बुकान बरयलां
जोशुआच्या बुकान बरयलां, पयल्या 22 वरान नोये उडीन सांगलां, तूं वेता थंयसर तुजो देव तुज्या सांगाताक आसा. आनी ताका लागून देव सांगलां म्हाका उलो मार. कांय नजो तूं खंय चुकला कितें जालां जाल्यार, पूण देवाक उलो मारूंक आमच्या भितर आसूंक जाय. आर्गां तुका देवाक, वखाणी तुका देवाक. थँक्यू जेजस, हालेलुया, हालेलुया जेजस, थँक्यू जेजस, हालेलुया. वेता त्या जाग्याचेर तूं तर हालेलुया म्हणत वयता. देवाक उलो देवा कडेन उलयत वयता. कितें म्हटलां? देवा कडेन उलयत वयता. तुका देव दिश्टी पडना जायत, पूण तुज्या हाडकोडींचेर सैतान तावण्यांचेर तुका तो कुशीन काडटा. जितलें तुज्या तोंडान देवाचें उतर भायर सरता तितली तुजी नदर सारके दिशेन चलता. कित्याक वायट कितें आहलें तें पयस काडटा. थँक्यू जिजस, हालेलुया, हालेलुया. वाच बाय जेरेमिया 29:11. पळय हां, सर्वेस्पोर. एक मिनट. ह्यो वडी हे नंबर तुमकां हांवें दिल्यात, ह्यो भासावणी तुमकां दिल्यात, ह्यो सारक्यो लायन इन फिक्स करात. तेका देवान सांगलां उलो मार. आमी उलो मारूंक शिकल्या. कशी मारलो उलो आमी? आमच्या बापा. कित्याक जेजून सांगलां म्हज्या नांवान बापा लागीं मागात, म्हज्या नांवान बापा लागीं मागात आनी हांव तें करतलों. हें जिवाच्या शिव वर्तमान बरयलां. मात्याच्या शिवरान तुमी म्हज्या नांवान कितेंय मागशात जाल्यार बाप तुमकां दितलो. आतां बाप आनी हांव दोग जाण न्हू ते एकूच. म्हणजे आदीं संवसारान देव येवच्या आदीं, जेजू येवच्या आदीं, मनीस रूप घेवच्या आदीं तो ओतम्यान आसलेलो. ओतमो तो मागीर आमचे भशेन जावन येयलो तो जेजू. आतां वाच, बरे भशेन आयकून घेयात, सवकास समजावून आनी बरे दिशेन घेवन आमी हें उतर शिकोया. जाय काय नाका तुमकां? जाय. प्रेज गॉड. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. कोण जाणा? सर्वेस्पोर देव. कितें जाणा? येवजण आमची सगळें. सॉरी सगळीं उलयनाका, कांय समजना. गडगड गडगड आतां गडगडो आसलेलो दिसलो लातान घालून फेस्ताचे फेरयेंत. समजता तशें उतर उलयात, सवकास उलयात. कितें जाणा देव? देव जाणा तुज्या विशीं. आनी कोण आहा हिंगा? तुमच्या विशीं कितें आहा बाबा? आनी कोण सांगता? ताणें सांगलें आपणाची वाट दवरली, ताणें देवाचेर पातयलें. तुमचें कितें? तूं वाचता तें कितें? म्हजे विशीं देवाची येवजण आसा. म्हजे विशीं देवाची येवजण. तूं जाणा तुजी येवजण काय देव जाणा? आनी हें पयलीं आमी वाचलां. खूंय वाचलां? जिवाच्या शिव वर्तमानान 2:20 वरान. आमच्या भितर कितें आसा तें देव जाणा. आनी हें पन्नेकोर आदीं सांगून दवरलेलें. जेरेमिया जेन्ना देव त्या कडेन उलयलो तेन्ना देव संवसारान येवंक नासलो. पवित्र आत्म्याच्या सहकारान देव उलयतालो प्रवाद्यां. आदल्या काळार कोणा कोण उलयतालो देव? प्रवाद्यां कडेन. पूण संवसारांत येयल्या उपरांत त्योच भासावण्यो, त्योच कन्यो देवान आमच्या मदें रावन आमकां शिकयल्यो. म्हण आमी शिकोवंक सोदिना. जायना म्हणटा. कशें जातलें काय जाता. कित्याक आमचो भावार्थ दंडवळटा. आनी हाका लागून जेजू म्हणलें सगलें जाता, जायना आसलें कांयच ना, तुज्या भावार्थान जाता. कित्यान जाता? देव करतलो म्हूण रावनाकात, देवान करूंक जाय म्हणून रावनाकात. देवान केलोलें आसा म्हणून रावात आनी तेजेर आमचो भावार्थ वाडोयात. ही देवाची येवजण. आनी ताका लागून ताणें आदीं सांगून दवरलां. परतून वाच गो बाय तें. आयकत बरें. म्हाका जाय तुमी आयकलेलें. आयकलां तुमी न्हू? समजतली? समजून घेयात. जरी तर म्हण कागद पेन ना बरोवपाक वो टायम जाता जाल्यार कागदाच्या खोलीर बरयात. मनाच्या चिंतनाच्या उगडासान बरयात. दुसरी चिंतनां भायर उडयात. ही उतरां तुमच्या मनान घालात. प्रेज गॉड. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. देव जाणा. मागीर ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची. कितें दिवपाची? जें दिवपाची. शांती कित्याक लागून म्हणटा आमी? शांती जावन आसा एक पवित्र आत्म्याचें देणें, फळ. जे पवित्र आत्म्याची फळां
आमी म्हणटात गालिशरांत बरोवन बागेन पावलून पवित्र आत्म्याच्या आदार दवरल्यात पवित्र आत्म्याची फळां. हितूंतलें एक फळ शांती, एक फळ खुशालकाय. आनी ही उतरां तो उजार कोत्ता. हें पवित्र पुस्तक बरयतना, शिकयतना वो आनी कितें कोत्तना, मागणें कोत्तना ह्यो वस्तू आमकां जण एकल्याक गरजेच्यो. आमी शिकोवंक जाय आनी आमी ती उतरां उजार करूंक जाय. ही शांती आमच्या जिवीतांत आसूंक जाय. मनशाक शांती म्हळ्यार कितें? पासियन्स, पेशन्स. तर पासियन्स ना आमच्यांनी कांय करूंक जायना. जाता? रागार जाता, रोखडोच राग येता. म्हाजी म्हणटा नाकारूच राग आहा आनी त्या नाक तर घाशीत घाशीत रावत जाल्यार नाकांतल्यान रगत येता. कित्याक राग आहा भायर सरता. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून देव म्हणटा कितें आमचे विशीं कितें येवजण आसा ती देवाच्या मनासान येवजण पयली कितें दिवपाची? हां, तो देव सांगता शांत रावात. देखून जेजू संवसारांत येवन नव्या करारान जिवन जाल्या उपरांत आपल्या इश्टांक तो मेळोंक आयलो. देर बंद आसतना भितर सरलो. पूण तांकां पयली जाप केली ताणें. कितें म्हणून? कशें आहा रे काय चाललें? आमी कितें म्हणटा? आतां हांवें कितें म्हणलें? कशें आहा रे तुमी? कशें आहा तुमी? जेजून तें म्हणोंक ना. पयलें तेणें आपणें सांगलें शांती तुमकां. तुमची जाप घेवच्या पयलीं, आमची जाप घेवच्या पयलीं कितें जालें देवान? शांती दिली. आमी कितें करता? आमी तेजी जाप घेवंक सोदता. मी तो कितें म्हणटा ते मराठी भाशेन म्हणटा तो मी नावेस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो शब्द वेगळो म्हण आमचो मनशाचो वेगळो वेळ शब्द उतर, पूण देवाचें उतर वेगळें. देव उतर पयलें दिता. देव कितें करता? पयलें दिता. पूण देव आमकां दिश्टी पडना म्हणून ती वस्तूय आमकां दिश्टी पडोंक ना. पूण जेन्ना आमी आमच्या हितून ती उजार करून आमी ती घेता म्हण आमी ती भावार्थान घेतल्या जाल्यार आमकां ती वस्त दिश्टी पडटा. हालेलुया. म्हणटा ही पयली वस्त म्हणटा ही येवजण शांती दिवपाची. मागीर नोस्ट हाडपाची न्हय. नोस्ट हाडपाची न्हय. मागीर ही येवजण तुमकां बोरवश्यान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. प्रेज गॉड. आतां बोरवोसो कितें? हांव जायते फावटी हें उतर सांगता. उजारान जायते फावटी शिकयलां. शिकयता कित्याक तुमकां शिकयता तितलो हांवूय शिकता. बोरवोसो म्हणल्यार कितें पळय तें शिकोवंक. बोरवोसो म्हणल्यार कितें? होप. बोरवोसो म्हणल्यार होप. होप म्हणल्यार कितें? ट्रान्सलेशन ना 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 तो बावाडटलो. बोरवोसो जावन आसा म्हाज्या भयणांनी वो म्हाज्या भावांनी एक वस्त हांव तुका दिता म्हणून सांगता. देवान गेल्यार म्हजी येवजण शांती दिवपाची. आनी येवजण बोरवोशान भरलो बरो फुडार तुका सांबाळून दवरला. म्हणजे हांवें कितें सांगलां, कितें म्हटलां? देवान कितें सांगलां तें देव दिताच म्हणून तुका खात्री आसूंक जाय. देवान कितें सांगलां तें आमकां मेळटाच. बागेन जीव हांव सांगता जरी तर आमी जाणा तेजे चिटीन सांगता तो जरी तर देव आमकां आमी मागता तें दिताच म्हणून आमी जाणा जाल्यार आमी ताजे लागीं मागच्या पयलींच तो आमकां दिता. आमी जाणा जावंक जाय पयलीं. एका म्हणटा बोरवोसो देखून हो बोरवोसो तेणें आमकां ह्या पवित्र पुस्तकान बरोवन दवरल्या तेज्यो भासावण्यो. आमी सादी भासावणी उजार करतात. कितें म्हणून? जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जालीं. हो बोरवोसो दिला. आमी बरीं जाल्लीं आहा? ना ना ना. आमी जेन्ना आमचे कुडीक आमी दुखता तेन्ना आमी बरीं ना, आमकां दुखता, त्रास जाता. पूण जेन्ना आमी बोरवोसो घेता तेन्ना आमी बरीं जालेलीं आहा म्हणून आमकां कळटा. पूण जेन्ना आमी नदरेक ह्या जिवितान जियेतना आमकां एक्सिडंट जाता वो आमकां आनी कितें जाता वो कसलें दुयेंस येता तेन्ना आमी बरीं जाल्या म्हणटा ना. दुयेंस आहा वो आनी कितें जालां असली वस्तू आमी आमच्या उतोर्णान उलयता. पूण जेन्ना हो बोरवोसो आमकां मेवला नोस्ट हाडपाचें न्हय म्हणल्यार तुका हें कितें जालां तें त्रास दिवपाचें न्हय. तेज्या उद्देशी तुका आनीक बरी वाट आहा म्हणून दाखोवपाची. हो बोरवोसो तुमकां फटयना. बरो फुडार तुमकां सांबाळून दवरला. दूख तुज्या जिवितान म्हज्या जिवितान येयलां. त्रास म्हज्या जिवितान येयला. कोण एक फ्रेंड म्हाजो म्हाका सोडून गेला.
पूण कित्याक गेला ती येवजण फकत देव जाणा. ती येवजण तुका आनी म्हाका दाखोवपाक तेणें आमकां एक भरवंसो दिला. तुका दूद दितली तुजी आवय, तुका जल्मतली तुजी आवय, ती घोडये सोडीत तुका, पूण हांव तुका सोडचो ना. कोणें सांगलां? देवान सांगलां. हो भरवंसो आमकां दिला. पूण जेन्ना असल्यो घडण्यो घडटा आमच्या जिवितांत आनी आमी दुखी जाता, आमी दुखी जायना जावपाक देवाचें उतर हो भरवंसो आमकां देवान दिला. समजलें? भरवंसो म्हळ्यार कितें? देवान दिल्या त्यो भासावण्यो सत म्हणून आमी मानून घेवंक जाय. ताका म्हणटा भरवंसो. जशें आतां हांव हिंगासर येतलो म्हणून हांवें सांगलेलें, केन्ना येतलो सांगूंक ना. म्हाका विचारताली केन्ना, हांव जावं पूण येतलो. आनी अकस्मात हांव कित्याक सांगूंक ना, हांव तुमकां सांगूंक शकना. हांव जाणा आसलो कित्याक येवचो ना, पावचो ना तो. म्हणटकीर बसून आयज हांव पावलो. आयज म्हाका बरें दिसलें हिंगा येवन तुमकां पळोवन खुशाल जालो. पूण हें भरवंशान दवरलेलें, बरयलेलें आसलें, हांव ह्या जाग्यार आयच्या दिसा हाजीर आसूंक जावो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हणून ताका लागून ह्यो सुरवातेच्यो वस्तू आमचे पदवेन एक पासून करूंक आमचे कडेन जायना. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Praise the Lord. उलयना काही. हालेलुया. एक घडीभर आमी सगळीं हालेलुया करुया. आमचे दोळे बंद करात, दोळे बंद करात. थँक्यू जीसस. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Rabashira balabashet. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Just praise the Lord. Hallelujah. Disturb जायनाकात. एकामेकाक कडेन उलोवंक वचनाकात. आमी दुसऱ्या कडेन उलोवंक येवंक ना. आमी देवाचें उतर, देव उलयता तें उतर आमी आयकोंक आयल्यात. होय वो ना? हय. पूण आमी त्या उतराचेर आमचें दानमन घालुया. हिंगा थिंगा पळयनाकात. एका तेका पळय जाल्यार आमचें दानमन थिंगा वयतलें. आमकां कितें जाय तें वगत आमी हांवूच नको, पूण देव जाणा म्हाका कितें दिवंक जाय तें. तेणें आपयलां म्हाका देखून हांव हिंगा येयलां. म्हाजे पदवेन हांव येवंक ना, म्हाजे कुशेन हांव पावोंक ना, पूण ही देवाची येवजण. आनी देवाची येवजण आयच्या दिसा कितें तरी देव म्हाका बरें दिवंक सोदता. पूण पयलो म्हणटा कितें, तूं शांत जा. शांती दिवपाची येवजण सांगलां थिंगा वाचलां आमी. तर आमकां पयलीं शांती आसूंक जाय. आनी शांती या जाल्यार आमी खूंय येयल्या तें आमी जाणा जातलीं. आमी कोणाशी आयल्यात? तुमी कश्टावतात अशें ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. हांव तुमकां शांती दितलो. हांव तुमचें दारजोणें पुरी कोत्तलो. हें सगळें पोन्ने कोरान जेरमायाच्या हितून बरोवन दिल्लें आसा. हालेलुया. थँक्यू जीजस. हालेलुया. आर्गां तुका जेजू. आमी कितले भासावणी घेतले आतां? तुमी म्हाका जाणा जाल्ली म्हाका जाय. कित्याक हें आमचें सदांचेंच लिसां हांव कशें दिसाच्या दिसाक जशें ह्यो दिसा बरो पोटा पोट भरोन दीस सरो. उपाशी रावन कांय दीस सरल्यार जाता? जम पडचें ना मागीर पोटचे बुकेन. ताका लागून आमी हिंगा येयलें जाल्यार कितें शिकलें जाल्यार देवाच्या उतरान आमकां जिवीत मेळोंक जाय. जाय काय नाका? नाल्यार हिंगा येयलीं, आयकलीं, गेलीं, पोट भरलें, दीस गेलो, हाल्यां कांय ना. कितें जालां रे? खबर ना. हाल्यां पोतून तेंच 1947 स्टोरी. ती जाय आमकां? नाका. पयलीं बसावणी कितें? म्हाका उलो मार,
जाप दितलो. दुसरी पासावणी कितें? देवाची येवजण देव जाण. तिसरी पासावणी देवाची येवजण देव जाण. आनी हे पासावण्यो पवित्र पुस्तकांतल्यो म्हाज्यो भितरल्यो न्हू, म्हाज्या मनांतल्यो न्हू. आनी हे पासावणी तुमी तुमच्या बुकार बरयल्या जाल्यार तुमकां दिसाचे दिसाचे काडूंक मेवतले. आनी ही सुरवात. हांव 3 गूट जिविताच्या मनशाच्या हांव तुमच्या मुखार दवरतां. म्हाज्या जिविताचे. पयलो सद्याक सगल्यांच्यान पयलीं देवाक आर्गां दिवपाचो आमचो कायदो. कितें करपाचें? देवाक. तूं 10 मिनटां दी, 2 मिनटां दी, 20 मिनटां दी, अर्दें वर दी, जे तुजे पोशे प्रमाणे. जे कोणा कोण कितली पोश आहा त्या प्रमाणे मनीस जियेता. वय काय ना? म्हणटच पोश कसली? आशेची. म्हाका कितली आस आसा देवाच्या मोगाची, कितलो म्हाका मोग आसा त्या प्रमाणे हांव देवाक आर्गां दितलो. कितले देवान म्हाका म्हजेर उपकार केल्या हांव तितले देवाचे उपकार आठयतलो. हो पयलो गूट. जण एकल्या मनशाच्या जिवितान हो आमी आवडूंक जाय आनी शिकोवंक जाय. कित्याक म्हाका उलो मार, हांव तुका जाप दितलो. दुसरो गूट देवाची वाखाणणी करूंक. देवाची कितें करूंक? वाखाणणी. हांव जाणा जावंक जाय हांवें देवाक उलो मारलो आनी देवान म्हाका जाप दिली. हांवें कितें मागलें देवा कडेन म्हाका मेवलें. जें कितें नासलें म्हाका दिश्टी पडलें. आनी ही खूंय घडटा? म्हज्या जिवितान घडटा. वय काय ना? म्हाकाच खबर आसता देवाचो गूट आनी म्हाजो गूट. शेजारी जाणा ना. शेजारी वत पळयतलो. शेजारी म्हणाली काल तो बेबदो मरचो सारको. आतां मातसो बरो जाला तो. जावं बरो जालो असो दिसता. पूण कित्याक जाला? शेजाऱ्याक खबर आसची ना. खबर कोणें दिवंक जायी? देवान दिवंक जायी. हांवें म्हूण हांवें, आमी न्हू. तुजी खबर हांव दिवचो ना. म्हाका खबर ना तूं कितें जालें तें. म्हाका खबर आहा म्हाका कितें जालें तें. म्हणटच हांव देवाची वाखाणणी करतलो. म्हाजी खबर दुसऱ्याक सांगतलो. जेजून म्हाका बरो केला. हांव देवाक कितें म्हणटलो? वाखाणटलो. हांव देवाची तुस्त करतलो. सगल्यांक हांव सांगतलो कित्याक देवान म्हाका बरो केला. ही देवाची वाखाणणी. एक एक खबर हांव म्हाज्या गुटाची परगट करीत रावतलो. एका एकल्या इश्टाक, एका एका भयणीक, एका एका आनी कोणाक कोण मेवता ताका सांगत रावतलो. ती आयको नाका म्हाजो कायदो. आतां भयण म्हणटाली कितें म्हणटाली? हांवें सांगलां, हांवें रोयलां. तें उरलेलें तुका पडोंक ना. सांगलां तें जालें. आपोलो बागेन पावलोन सांगलां हांवें बी रोयलां, आपोलोन शिंपलां. कोणें आयकलां पळय तो शिंपत रावतलो. आरे तेणें म्हाका सांगलां रे. आपयताले या रे वचोंक जाय आसलें केन्ना. तो शिंपत रावता. पूण किल्लायता आनी वाडयता कोण? देव. देव जाणा ती येवजण खूंय आहा पळय ती आपणाची जणेकल्याच्या भितर. ती वाखाणणी आमी देवाची करूंक. तिसरो गूट कितें? पयलो गूट देवाक आर्गां दिवपाची. दुसरो गूट देवाची म्हळ्यार देवाची तुस्त करतात आमी. आनी तिसरो गूट, तिसरें काम कितें आमचें? तिसरें काम कितें? जें कितें म्हाका मेवलां तें परगट करपाचें. जेजून सांगलां सगल्या संवसाराक वसात बरी खबर आनी देश लोकांक म्हजे गवाही करात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हण हे सगलीं तिनूय कामां चोवपाक एकूच मागणें कशें दिसता. देवाक आर्गां दिवप, देवाची वाखाणणी करप, देवाक थँक्स गिवींग करप, हें चोवपाक तिनूय एकूच हालेलुयाच्या म्हणान जाता. पूण आमी नोको आसता, समजना तें. पूण जेन्ना तुज्या काळजांतलें आवडे चिंतना उद्देशीं तयार जाता त्या प्रमाणे ते वस्तूचो भाग कुशीन जाता. हांव देवाक आर्गां कित्याक दितां? उमकें देवा कोणें मागलें आनी देवान म्हाका दिलें. कितें दिलें? म्हाका बरेंपण मेवलें, म्हाका काम मेवलें, म्हाका आनी कितें मेवलें. हांव देवाची तुस्त करूंक लागता. आनी हें जाल्या उपरांत हांव मागीर कितें करतां? हांव सगल्यांक परगट करूंक रावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हें सगलें कित्यान घडटा? मार्काचो शिववर्त मात जेजूचे शिकोडीन भितर सरया.
मार्काचो शिवर्तमान 22:4. जेजूची 3 कामां चालू आसलीं. खंयची कामां? कोण इंग्लिशीन म्हटलं म्हाका माथ्यावयल्यान गेले. समजलां पूण मातशें परतून म्हाका कडेन उलोवंक जायना, घुस्पता. पयलें काम कितें? दुसरें काम कितें? पुरगोटपाचें. तिसरें काम पेकोवणी आपुणूच वयतली. जेजून पेकोवणी करूंक ना आपणी. पेकोवणी तुज्या भावार्थान जाल्या. जेजून कितें सांगलां? तुज्या भावार्थान तूं बरें जालां. म्हणजे 3 कामां जेजून उजार केल्या. जेन्ना तूं शिकोयता, तूं देवाचें उतर पुरगोट कोत्ता, तेन्ना पेकोवणी तूं आनी हांव करिना. कोण कोत्ता? देव कोत्ता. ही पेकोवणी सरकार जाल्ली आसा, हो बरोसो तुमकां फटयना. देवान दिल्लो आसा पळय तो, पूण तो आमी शिकोंक जाय. तो आमी पुरगोट तोंडान उलोवंक जाय. हांव शिकलां पूण हांव उलयना, जातलें? पेकोवणी जावची ना. आयकलां हांव जाणा, वाचूंक जाणा, पूण मने भाशेन वाचना, जावचें ना. हे गूट आनी हे गूट आमी शिकोवंक जाय. देखून जेजू संवसारांत येवन हे 4 शिवर्तमान हे गूट आमकां शिकयल्यात. आमकां बायबल पळय जाल्यार आवय म्हणटा आमी केद इतलेंच कोणाक कुडा सुद्दां. पूण इस्कॉलाक वचप आनी शिकोवप जाल्यार आदोगाद जावपाक जावं, दोतोर जावपाक जावं जाल्यार 33 कोटी ते बूट वाचतात. आख्खें काबड भरलेलें आसा. कितले आहा तें मेजूंकूच जावचें ना. बूक जाता? पूण एक बूक शिकोवंक, एक नांव उजार करूंक जड जाता. जेजू 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 जेजू. कितें जेजू जेजू म्हणटा रे? सगलें जेजू? वय, सगलें जेजू एकूच बीइंग. कितें तें? बीइंग. आनी त्या बिया भितर आसा ती सगली गिरेस्तकाय. समजलें तुमी? म्हाका समजोंक ना म्हणून. समजली? समजल्यार खुशालकायेन देवाक आर्गां दिवपाची, वखाणपाची देवाक, प्रेज करपाची देवाक. आमी इतली गोरीब जें देवान कितें दिलां तें आमी घेवंकूच जाणा. तरी आमचें बरो ना. दिता तितलेंय ओडटा भितर फोरे मारून मारून. आनी दुसरी आमी वाखाणणी करपाची कांयच पडलें ना आमकां ना. 3 गूट सांगले तुमकां. हें पयलो गूट देवाक आर्गां दिवपाचो. दुसरो गूट वाखाणणी करपाचो. जाल्यार आतां देवान दिलां म्हणून आर्गांय दिवना सोड, आमी वाखाणणीय करूंक सोदिनात. थँक्यू जेजस. हालेलुया. माथ्याचो शिवर्तमान मेवला? सॉरी, माकाचो शिवर्तमान 22:4 आनी वोड 30. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक मातशें तेच्या मुखार या. 26. वाचूं? वाच. आनीकूय ताणें म्हणलें. आनीकूय ताणें म्हणलें. ताणें म्हणलें. तिका सर मातशें नांव घातल्यार बरें. जेजून म्हणलें. आनीकूय जेजून म्हणलें. वाचता पळय तेन्ना हे भाशेन तूं वाचीत जाल्यार आयकतल्याक मातशें कळटलें कोणें म्हटलां तें. ना ताणें म्हळ्यार कोणें ब्रदरान म्हटलां, वो सिस्टरीन म्हटलां, वो आनी कोणें म्हटलां अशें दिसतलें. पूण जे त्या जाग्याचेर ती उतरां आमी घालूंक जाय, तेजें नांव घालूंक जाय. कित्याक आनीक संवसारांत दुसरें नांव ना ह्या मोडबाकाला. तुका आनी म्हाका समजणी दिवपाक, तुका आनी म्हाका गिरेस्तकाय दिवपाक, तुका आनी म्हाका आनी कितें दिवपाक. पूण सगळें ह्या संवसारांत मेवता तें फकत एका नांवान. जें कोणा कडेन जायना तें तेज्या नांवान जाता. कोणाच्या तें? म्हण तें नांव आमी उजार करून इतली लोसता आमी, इतली भिता आमी की सामकी गरीब कशी. त्या नांवाचो वेल्यूच कसो धरिना आमी. पदवेचें नांव म्हाज्या भयणांनी
त्या जाग्याचेर तें नांव घालूंक जाय. आतां हें ताणें म्हणलां कित्याक लागून तेजे फुडें तेणें आनी कितें तरी करून तो येयला, ताका कंटिन्यू दवरला, मुखार वचोंक वाट दवरल्या. ताका लागून ताणें म्हटलेलें. आतां ताणें म्हणलां थिंगा आमी आतां मोदेंच चालू केलां जाल्यार आमी कितें करचें पडलें, तेजें नांव घालचें पडलें. कोण तो आमकां कळपाक जाय. आनी जेजून कितें केलें, आनी जेजून म्हटलें, कितें म्हटलें, देवाचें राज अशें एक मनीस आपल्या शेतान बी वोंपता. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें राज कशें, एक मनीस शेतान बी ओंपता. तो कित्याक ओंपता बी तें बी, कित्याक ओंपता, उलयात न्हू तुमी आतां, कितें तरी वाडपाक, पीक जावपाक. एक झाड रोयता, एक माड रोयता, कितें करपाक, नाल्ल मेवपाक. एक आंबो रोयता, कितें आतां आंब्याचें सिजन येतलें, आंबे जाता आवयशी कितले, पूण त्या आंब्याक कितले आंबे घातलेले मुलाक, एकूच घातलेलो. आनी इतले आंबे कशे जाता ताका, प्रेज गॉड. हें आमी भरपूर समजून घेवंक जाय. बी, देवान एक बी रोयलोली, देवान, आनी एक बियाचे सगळें फळ जाता. मुनिसाडचे मुनीस, झाडां पाल्याचे झाडां, हो आनी कितें, पूण हें सगळें खूंय आसलेलें, एका बिया भितर आसलेलें. तें बी कितें, प्रेज गॉड. आर्गां तुम पयले सुद्दां एक देवाक आर्गां तुमकां देवा आनी आपल्या काळजांतलें तुमच्या काळजांत घातलां देखून, आनी तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरलां आनी कोण नको हात पळय तांकां आमकां शिकोंक मेवलां देखून. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया. तें बी कितें, हालेलुया. जेन्ना हें बी तर तुकोडे आनी माकोडे आहा जाल्यार तुका आनी म्हाका कितें उणें आहा, जाल्यार आमी कित्याक भिकारी तर, कित्याक आमचे कडेन बी ना, आमी बी सांबाळूंक ना. मेवता तितलेंय हाल्लां, पीक मेवता तितलें हाल्लां. आमची भयणी रात दीस बोवाड मारता, बोवाड मारता, बोवाड मारता, आयकोता आयकोता आनी पोत्तून येता म्हणटा, सिस्टर कितें सांगू, अशें अशें जालें, कितें केलें बरें, आरे बी दिलेलें, हाल्लें, इसोल्लें. प्रेज द लॉर्ड. ते बी सांबाळात, कितें सांबाळात, आनीकूय रोवंक जाता शेतान, पूण एकूच गरज आसा, कित्याची, बियाची. शेतूया, शेत आमी दर एकलो मनीस, पृथ्वी, जमीन आनी आमचें काळीज बरें शेत, रोगतान भरलें म्हणजे उदकान भरलेलें. तें किल्लल्या शेत रावचें ना तुज्या काळजान रोयता तें, पूण खंयचें बी रोवंक जाय, देवाचें उतर रोवंक जाय. आमी खंयचें बी रोयता, कितली खुशाल आसता न्हू, पगार 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 पगार, थिंगा ना थिंगा, थिंगा ना थिंगा, फकत पगार. कसलो पगार काय तो, जो कितें आमचे कडेन व्हरोंक ना जायना पळय तो, आमकां फायद्याक उपकारो ना पळय तो, जें कितें आमी कोत्ता तें आमकां फायद्याक पडना तो, आमकां खबर ना. हांव ह्या संवसारांत एक परदेशी आनी हें म्हाजें राज न्हू, पूण ह्या राज्यान हांव एकठांय करूंक आशेतां, ह्या राज्यान हांव घेवंक आशेतां, ह्या राज्यान हांव म्हाजें करूंक आशेतां, पूण तें म्हाका मेवना. मेवता, आनी देव सांगता संवसारांत तुमचें राज एकठांय करिनाकात, ह्या संवसारांत गिरेस्तां एकठांय करिनाकात. संवसारांत कितें आहा, चोर आहा, ते गिरेस्तायेक लागून तुजो जीव काडूंक शकता. संवसारांत कितें आहा, कीड आहा, ती गिरेस्ताय एकठांय करूंक तूं दपटोन 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 तुज्या जिवाकूच तूं दूख दिवंक शकता. संवसारांत कितें आहा, सानूस आहा, दवरला थिंगा तें कोट्यान वचोन खंय दवरला थिंगा तें जावन कितें जावन पिड्डरूय जावंक शकता. पूण तुजो तेवो तुजी गिरेस्ताय खंय एकठांय कर, आनी स्वर्ग खंय आसा, मेल्या उपरांत दिश्ट पडटलो. आं, हेवन इज इन माय हार्ट,
स्वर्ग म्हज्या काळजान आसा. जितलें देवाचें उतर हांव काळजान रोयता, देवाचें बी हांव म्हाज्या भितर रोयता, तें उतर रोयता जाल्यार म्हाका केन्ना कांयच उणें देखून जेजून शिकयलां मनीस हुंड्याचोर बी न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं जियेता. कित्यान जियेता मनीस? पूण कोणाक जाय देवाचें उतर? हांवें एक दीस एका म्हाज्या भावाक सांगलें, अरे बाबा हांव तेन्ना नासलो, हांव मातसो बरो आसतालो. कित्याचेर आसतालो? जिक्सा बरो हेजेर सामको नेडार आसतालो. आनी म्हाजो भावूय तसो आसलो. म्हणटा तो म्हाजो दोस्त म्हणटच हांव लेव लेव तेन्ना बाब जॉन्सन ब्रदर आमचो येयलो, वास्को पावलो, एक मिटींग तयार केली, अरेंज केली. म्हाका सांगलें तेणें, हांवें केलें. वचून एक हॉल केलें बरें व्हडलें, म्हणून 200-300-400 लोकांचें. आनीक तेन्ना पयलें तेन्ना रितीर जायनासलें थंयसर, म्हण जायतो लोक जालो. पूण हांव रस्त्या वयल्यान भोंवून कोण मेवतिल्ल्यांकूय आपयतालो. यो रे वर्ड ऑफ गॉड, यो रे देवाचें उतर. हांव तें वर्ड ऑफ गॉड कितें पळय तें नको आहलो. कित्याक ओन्ली इंग्लीश म्हणून नको आहलो. वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर म्हणून तेंय नको आहलो. आनी हो भाव बरो शिकलोलो, बरो भाटकार मनीस तो. ताका सांगलें, अरे ए यो चल या, खूंय या? तो जाणा हांव बारार आपयता म्हूण कोपाक. उमेदीन जालें, खूंय या? हांवें म्हणलें रे ट्युरिस्ट हांव वर्ड ऑफ गॉड हा. कितें रे काय माल तूं वर्ड ऑफ गॉड? आमी माल माडाचें गॉड मरे. कितें म्हणलें? माळांक गॉड. तूं वर्ड ऑफ गॉड कितें म्हणटा? हांव माळांक गॉड. हांवें म्हणलें ना रे, हांव हे दिसांनी ना, हांव माडा गॉडान येना आतां. तूं वच म्हणून लागलो. हांव गेलो. तेन्ना मिटींग जाली, सगळें जालें. पूण देवान म्हाका त्या माडा गॉडांतलो भायर काडलो आनी आयज तुमच्या मुखार उबो दवरलो. प्रेज द लॉर्ड. पूण हो भाव आयज पासून त्या माडा गॉडांत आहा. पूण बरो हा, असो तो हेज्या भायर ना, बरो व्हडलो भाटकार तो. असो वायट मनीस न्हू, बरो. पूण कित्यान आहा? माडा गॉडांतूच आहा. सकाळीं उठलो म्हणटा कोमेस करता तो. सांज जाता तेन्ना काबार जाता तें सकाळ न्हिदता मागीर. ताका जोडपाचें तशें काम करपाची गरज ना, कित्याक जायतें बेस आहा. म्हणटा तो संवसार जिवीत जियेता. हांव तर ते भाशेन हांव तेजे भायर रावलोलो. हांव येस 9, 9:30, 30-40 सगळे 40. थँक्यू जेजस. हालेलुया. म्हणजे आमकां इल्लीशीं उतरां बऱ्याक पडटा समजोवपाक लागून हांव मातसो इल्लोसो भायर वयता. तुमकां मातशें हांसता तुमी आनी मागीर घडये हांव कितें शिकयता तें घडये ही सत्ता आसतली. कितें शिकयलें तुमकां हें? कितें गेल्लें? कितें घेतलें उतर? थंय गेली भायर रोकडीच. कितें सांगलेलें? कोण नको, देवाचें उतर वय, देवाचें उतर. कितें तें? बी. आमकां हेजी गरज. देखून सांगलें तें सांबाळून दवरात. तुमचें काडीस बरें शेत, म्हजें काडीस बरें शेत. आमकां गरज आसा शेतान रोवपाक कितें? बी. माडाचें गोड न्हू, आमकां गरज आसा बियाची. आनी ह्या बियां भितर सगलें आसा. ह्या बिया भितर सगलें आसा. पयलो सद्याक देवान सांगलां स्वर्ग आनी संवसार रचच्या आदीं कितें आसलें? उतर आसलें. उतर कोणा कडेन आसलें? आनी उतर कितें आसलें? आतां उतर कोणाक दिवंक सोदता देव? आमकां जाय काय? आमकां देव म्हणटा म्हाका तुमी घेयात. तो आमी तयार आहा काय घेवपाक? बेश्टें म्हणटात वय म्हूण. आमी तयार आहा जाल्यार आमचें दान म्हूण आमी तितून घालतले. तें उतर म्हाका मेवलें अशें हांव सुये घातचो ना. सांगचें म्हणल्यार प्रकाशनी 22:3 रेवल्युशन इंग्लिशीन. हांव मातशें इंग्लीश उलयता, चलता न्हू? चुकल्यार मातशें सांगात आं. प्रकाशनी 3 आनी ओड 20. पळय देव आमकां सोदूंक कसो येता तो. देव आमचे कडेन रावंक सोदता. तें बी आमच्या भितर घालून आपूण आमच्या भितर रावंक सोदता. पूण आमकां तें समजना. वाच. हो पळय
हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा मागीर आनी दारार मारता. कोणाक दिश्टी पडटा तो उमऱ्यार आहा तो? ना. आनी हांव दारार मारता. मागीर म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करतीत तांच्या घरांत हांव भितर सरतलों. प्रेज गॉड. तांचे बराबर जेवतलों आनी तीं म्हजे बराबर जेवतलीं. प्रेज द लॉर्ड. पुरो आतां तो सांगता हांव आमच्या काळजाच्या दाराचेर मारता. कोण म्हाका दार उगडटा जाल्यार कितें जातलें? तो आमच्या भितर येतलो. कितें तें? उतर. आमचें दार खंय आसा? तोंड. आमचें दार तोंड. आमचें जिवीत म्हणटा पळय, जीव म्हणटा तें आमचें दार, ओतेम्याचें दार. हे दोळे, हे नाक, हे कान, आपडप, उलोवप, हे जिविताचे भाग. हें जिवीत समजता? दोळ्यांनी पयले शेत आमच्यांनी वाचूंक जाता? दोळ्यांनी पयले शेत आनी तोंड उगडले शेत वाचूंक जाता? उलोवंक जाता? ना. जिवीत म्हणून तो दारार मारता म्हळ्यार आमकां आमची चिंतनां आपयता. आमकां कितें जाय जाल्यार कितें करता? चिंतनांनी चिंता. जिविताची वाट. आनी तो म्हणटा कितें? हांव तुमच्या दारार मारता. कोण म्हाका दार उगडटा जाल्यार, म्हळ्यार कोण उलयता जाल्यार, कोण म्हाजें उतर वाचता जाल्यार, जेन्ना हें उतर वाचता हें पवित्र पुस्तक उसयता. कित्याक उसयतलें आमी? हात नाल्यार वचूंक जातलें ना. हात जाय, वापरूंक जाय. म्हळ्यार एक जिविताचो गूढ हे सगळे सांदे आमी उक्ते करूंक तो मारता. आमकां तो जेन्ना आमी केन्ना वयता तेज्याशी आमकां गरज पडटा तेन्ना. बेश्टी वयता आमी? ना. आमकां कित्याक पडलां? म्हाका सगळें तो भाव सांगता तेच तेजी खबर अशी कशी आतां. तो कितें सांगतालो? अरे म्हाका ताका गरजूच पडोंक ना आयज पासून. देवान ताका सगळें दिल्लें आसा. संडे क्रिस्तांव तो म्हाजे भाशेन. हांव पयलो संडे क्रिस्तांव आसलोलो. आतां ना. आतां संडे मंडे सगलो म्हणून हांव सगलो एकूच क्रिस्तांव. आतां संडेय लागना म्हाका, मंडेय लागना म्हाका. खंयच्याय दिसाक जाल्यार हांव क्रिस्तांवूच आहा. कित्याक सगल्या वेळाक हांव देवाक वाखाणटलो. इस्तोत्र 34 पयली वड सांगता. आनी जर तो सगल्या वेळाक आमी त्या आकार दिता जाल्यार देव सांगता हांव तुज्या काळजाच्या दारार मारता. कोण म्हाका म्हजो ताळो आयकून म्हणून उगडास करून. ताळो केन्ना आयकूंक येता? जेन्ना देवाच्या उतराचो म्हाका उगडास येता. देवाची भासावणी आसा ती म्हाका उगडास येता. आनी जेन्ना ती उगडास येयला तेन्ना हांव हो गूट उदको कोत्ता. हांव देर उगडटा म्हाजें. कित्यान? म्हाज्या हातींनी. उगडटा काय ना? साम्स 144 सांगता. स्तोत्र 140:4 हांव तुजी बोटां लोडायेक तयार कोत्तलो. वो कोत्ता म्हणजे आमी पानां उसयता तेन्ना लोडाय कोत्ता काय कोन्ना? हे लोडाय. आनी आमची बोटांनी आमी हें बायबल हो हें पवित्र पुस्तक म्हणून तें उगडटा. 144 साम्स नंबर हें ना कोमेसाकूच पयली दुसरी वड. मागीर काडया ती. थँक्यू जिजस. हालेलुया. साम्स 144 ती. हांव तुज्या काळजाच्या दारार मारता. आनी दार उगडटा तेज्याच काळजान तो भितर सोदता. म्हणजे आतां आमच्या काळजाचें दार पयलें उक्तें करूंक कितें जाय आमकां? आमची चिंतनां, आमचे आवडे, आमची आशा. आनी हे सगळे भाग कित्याचे? जिविताचे भाग. म्हण आमचें जिवीत ताका जाय. कितें जाय? जिवीत. आनी तो कितें सांगता? पयली शिकवण जेजूची कितें? नव्या करारान जिवीत बदलात. ओ मन जिवीत एकूच. ते सगळो भाग मनाचो. जिवीत बदला. ओ मन बदलात. कितें आहा? देवाचें राज. आतां देवाचें राज कितें?
मोग, शांती, बरेपण, दया, पवित्र आत्म्याची फळां. देवाचें राज्य जावन आसा पवित्र आत्मो आनी पवित्र आत्म्याची फळां. ती लागीं आसा आमकां. पूण आमी म्हणटा कितें आवय पवित्र आत्मो म्हाकूय मेळटा ताका मेळटा. कित्याक तें बोध दिसता, तो बोध दिसता, ताका पवित्र आत्मो मेळटा. तो बरो उलयता ताका पवित्र आत्मो आहा. पूण म्हाजे बाब म्हणाले पवित्र आत्मो आमचे भाशेन भेदभाव करिना. पवित्र आत्मो सगळ्यां कडेन रावंक तयार आसा. पवित्र आत्मो सगळ्यां कडेन रावंक तयार. देखून तो म्हणटा हो तुजें दार उगड आमच्या काळजान भितर सोदता. कितें म्हणटा तो? हांव दारार मारता, तुजें दार उगड हांवच्या काळजान. तूं म्हज्या बरोबर हांव तुज्या बरोबर जेवतलो म्हळ्यार एकामेका कडेन भासाभास करतले. कितें म्हणल्यार एकामेका कडेन भासाभास करतले. एक एक भासावणी वाचून हांव पोत्तून पोत्तून ती उलोवन उलोवन हांव ती भासावणी शिंगतलो. उदाहरण सादें पयलें तें एकूच येता बरेंशें सगल्यांक समजता पळय तसलें. जायतीं उदाहरणां आसात. पूण पयलें उदाहरण कितें येता सगल्यांक समजता तें खंयचें उदाहरण? जेजूच्या गायन आमी बरी जाली. जितलें म्हणटा म्हणटा आमच्या जिवितांत बरेंपण येता काय येना? म्हणून कोण करता तें बरें? कोण उलयता तूं कडेन? जेजूच्या गायनी बरी जाली, जेजूच्या गायनी बरी जाली. कोण उलयता तूं कडेन? तूं एकल्यान उलयता ना. कित्याक हिंगा बरयल्लें उतर आहा. तुवें देर उगडलां, पयस उडयलां आनी तें वाच नासतना तुज्यान बरोवंक वाक्य तें वाचूंक जायना, म्हणोंक जायना. पयलें जेन्ना जितले फावटी तूं म्हणटा मागीर तूं तेज्या बरोबर आनी तो तुज्या बरोबर जेवता. दोगांय एकामेका कडेन उलयता. आनी हेका लागून जेजून सांगलां मनीस हुंड्या चरबी न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता त्या उतरां मनीस खंयचें जिवीत जियेता? पेकोवणेचें. म्हणजे जेजू कितें करतालो? शिकयतालो, परगडटालो, पेकयतालो. पेकयतालो म्हणल्यार कोण? तुजो भावार्थ वाडटालो आनी तुका पेकोवणी मेवता. समजता? जसो हांव बेबदो आसलो, हांवें सांगलां हांव बेबदो आसलो, म्हाका कशी पेकोवणी मेवली? वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड. म्हणल्यार कितें तें इलें शिकोवंक लागलो. आनी म्हाका शिकता शिकोवंक 2 वर्सां मायज लागली. ह्या 2 वर्सां भितर मागीर इलें वर्ड ऑफ गॉड भितर गेलें आनी गॉड ऑफ माडाव तें भायर गेलें. कित्याक एक पडी जर तुज्या भितर बाटलेन भरल्या उपरांत उदक आनी भितर वयता तें भायर वयता. तेच भाशेन हें वर्ड ऑफ गॉड भितर वसत रावलें आनी कितें तें वर्ड ऑफ गॉड कितें आहलें तें भायर गेलें. आतां हांव कितें उलयतां? वर्ड ऑफ गॉड. आनी आतां हांव जाणां जालो ह्या वर्ड ऑफ गॉडान तो देव गॉड म्हणटा तें उतर तें मोकोडें उलयता आनी आतां हांव ते कडेन उलयतां. आनी तो देव कोण आतां म्हाका? तो देव कोण? हांव कोणा कडेन उलयतां? तुम कडेन उलयतां. पेल्याच्या रुपान हांव देवाक भेट्टां. कितें जालां? पेल्याच्या रुपान देवाक बघुया. तुमी देवाक पळयला? पळोवंक जाय एकामेकाक पळय. तुमचें रूप देवाचें रूप पळयात. आसात. देव खुशाल. तूं पळय गो भयणी तेका पळय मुगो. पळयता तेन्ना हांसोंक येता पळय. हें जावन आसा देवाचें रूपणें, देवाचें आसणें. जेन्ना आमी खुशालकाय भोगता तेन्ना देव रडटा केन्ना? पूण आमच्या पासत देव रडला? हय, मनीस जावन रडला मनशाच्या रुपान. पूण आत्मीक रुपान देवाच्या रुपान तो रडोंक ना. तो सदांच खुशाल. आनी तेंच भाग्यान पावलो आमकां सांगता जर आमच्या भितर पवित्र आत्मो आसा, देव आसा जाल्यार तो आतां तुमी सदांच खुशाल रावात. नव्यान सांगता खुशाल रावात. जितलें देवाचें उतर मेवता, देवाचें आसणें आमकां मेवता, तें बी आमकां मेवता, तें बी आमी रोयता, आमी खुशालपणीन तें किल्लोन काडटलीं. हालेलुया. असो गोंय म्हाकाच्या शेवट परतून आनीकूय जेजून म्हणलें. कोणें म्हटलां? जेजून म्हणलें. कितें म्हटलां? देवाचें राज
अशें कशें अशें म्हळ्यार कशें एक मनीस एक मनीस कोण तो म्हणा आमी. हांव तो हांव एक मनीस कोणें सांगलां जेजून सांगलां जेजून सांगलां. कोण तो हांव हांव तो जण एकल्यान देवाचें राज कशें पळय तें ओळखून घेवंक जाय देवाचें राज अशें एक मनीस आपल्या शेतान आपल्या शेतांत म्हळ्यार कितें काळजां म्हज्या काळजांत म्हणात म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजान मागीर बी वोंपता कितें वयता देवाचें उतर देवाचें उतर वता बी ओंपता मागीर रात आनी दीस रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं वो जागो आसूं बी किल्लोता बी किल्लोता प्रेज गॉड देवाचें उतर किल्लोता. सुपिरियर बी तें केन्नाच कुसोना देवाचें उतर सुपर बी वो सुपिरियर बी तें केन्नाच जेन्ना तूं तेका शिंपता वो तेका तूं उदक घालता तेन्ना तें किल्लोता तुज्या मनांत तें काळजान एक पावटी रोयले उपरांत फकत तुजें काम आनी म्हाजें काम जावंक जायें तेका शिंपपाचें जसो पावस पडोन मळबातान जमनीक कितें किल्लोता तोंड किल्लो तेच भाशेन देवाचें उतर तुज्या तोंडांतल्यान भायर तुज्या कानांचेर पडत जाल्यार तुज्या काळजान तें बी आहा तें किल्लोतलें हालेलुया हो तें बी रोवंक जाय हांवें तें बी रोवंक जाय जें म्हाका कितें जाय आनी देवान सांगलां बाबा ह्या उतरान हें आसा म्हज्या मनांत येवजण हांव जाणा ही येवजण तुका शांती दिवपाची म्हाका शांती जायी देवाच्या उतरान आसा शांती तुमकां जेजून सांगलां कितें सांगलां शांती तुमकां आबूज जालेल्या काळजांक निराशी जाल्ल्या काळजांक बिरातेन पडलेल्या काळजांक बेकार आसल्या काळजाक वानगेर जाल्ल्या काळजाक ती म्हळ्यार शांती तुका शांती कित्यान आसा देवाचें उतर आसा कोण तें देवाचें उतर मनीस जावन दिश्टी पडलेलें तें जेजू तुका आनी म्हाका शांती दिवचे पासत तो कश्टावलो त्या खुर्सार वाच थँक्यू जीजस हें कशें तें तो कांयच नकळो हें कशें तें कोणूच नकळो हांवूय नको आनी तूंय नको शेतकार नकोच कितें पळय तें मागीर जमीन आपणा उस्तोंगी फळ दिता जमीन आपणाच पदवेन तें फळ दिता तुजें काळजान भितर आसा तेका उदक पडना फुडें तेका आपुणूच फळ किल्लोन येता एक मिनीट थिंगाच राव इजायास प्रवाद्यान या थँक्यू जीजस इजायास प्रवादी 55:20 वर काढलो 10 आनी 11 दोनी वळी घेवया जशें पावस आनी बरफ मळबात मळबातान पडटा आनी बेश्टे परतून वचना प्रेज द लॉर्ड जमनीचें उदक पडल्या उपरांत ती बेश्टी उदक जमीन सुकोवन वयता कितें तरी तेका जमनीक फळ मेवता वय आतां बरफ पडटा झाडांचेर पडटा तो बरफ बेश्टो वयता दिसता तुमकां ना त्या बर्फा वयतशी तेज्या फोर्सा बराबर त्या भितर पळय झाडां भितर पळय पदी बी आसा ती भायर सोदता आनी तेका फुलां फुलता बेश्टी फुलां फुलना तेका कितें तरी जाय आनी त्या थंडयेच्या दिसांत आतां पळय आतां थंडी पडटा त्या दिसांनी ती फुलां फुलोंक लागता तांब्याची पळय सगळी आख्खी फुलां फुल्लेलीं आसतलीं आनी कसलीं झाडांची फुलां फुल्लेलीं आसतलीं कित्याक लागून त्या बर्फाक लागून त्या दवाक लागून तो बेश्टो पिड्यार जावची ना देवान दिला पळय तो तेच भाशेन फुडें वाच बोगोर वोंप्याक बी आनी जेवपाक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात ती सुफळ करतात आनी बी किल्लायतात मागीर तशेंच म्हळ्यार तेच भाशेन तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदता तें उतर
कोणाच्या तोंडांतली? देवाचे. म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदतात तें उतर. देवाचें तोंड खंय आसा? देवाचें तोंड खंय आसा? देवाचें उतर, देवाचें तोंड. तो म्हणटा म्हजें उतर देवाच्या तोंडान भायर सोदता. प्रेज गॉड. आमचें जोण एकल्याचें तोंड, जो कोण देवाचेर फाती येता, जो कोण देवाक स्वता मानता, जो भावार्थान देवाचें उतर उलयता, त्या दर एका मनशाचें तोंड देवाचें तोंड. देखून तूं उलयता तेन्ना, देवाचें उतर उलयता तेन्ना तुज्या उतरा वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितान वचून येवन वचपान जाता. जाता काय जायना? पेकोवणी जाता काय जायना? आनी मागीर कितें म्हणटा आमी? आवय तो कितलो पावरफूल, ब्रादर सिस्टर कितली पावरफूल. सिस्टर ब्रादर पावरफूल न्हू, पावरफूल देवाचें तें तुज्या तोंडांतल्यान भायर सोदता. त्याच देवा वेळार तें उतर भायर सोदता तेन्ना तुजें रूपणें आख्खें बदलता आनी तुजें तोंड देवाचें तोंड जाता. ही पदवी देवाची तुज्या भितर म्हज्या भितर घातल्या केन्ना? जेन्ना तें बी तुज्या आनी म्हाज्या काळजान आहा पळय तेन्ना. सोली पदवी कित्यान आसा? बियांत आसा. आंब्याक जायत आंबे जावपाक कित्यान पदवी आसली? त्या बियांत आसली. तेच भाशेन तें बी तुज्या भितर आहा जाल्यार, देवाचें उतर म्हज्या भितर आहा जाल्यार, तें तुज्या भितर आहा जाल्यार, आनी तूं आनी हांव तें समजलां जाल्यार ती पदवी कोणा भितर आहा? म्हज्या भितर आहा. ही पदवी आमी घेवंक जाणा जावंक जाय. आनी ही पदवी केन्ना वाडटा? तो आमच्या दारार मारता, आमी दार उगडटा, तो म्हज्या बरोबर आनी आमी तेज्या बरोबर जैता तेन्ना जैता 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 घोटाय वाडटा काय वस्कोत जाता? म्हणजे जितले आमी जैता पळय तेन्ना पदवी वाडटा काय देंवता? तर कित्याक आमची पदवी देंवयता आमी? आमी तेज्या बरोबर जिवंक सोदिनात. ब्रादर म्हाजे पासत माग आं, म्हाका मागण्यांत दवर आं. आनी म्हाजे भावा म्हाजे भोणी त्यो बसवण्यो तुंय जाणा. त्यो बसवण्यो हांवें तुवें घेवन उजार करीत जाल्यार आमकां ब्रादर हेल्प जाय. कित्याक भासाभास करपाक, समजणी घेवपाक सिस्टरची हेल्प जाय. पूण मागणें करूंक हेल्प न्हू. म्हणजे हांव सिस्टरीक मागणें करूंक लायता आनी हांव घरा कडेन न्हिदता. सिस्टर कोत्तली मागणी. आवय बरें दिसना जिवाक. सिस्टरचें मागणें पावोंकूच ना म्हाका. सिस्टर बरें दिसोंक ना. कितले फावटी म्हणपाचें? हांवें 10 फावटी म्हणलें म्हाजी कांसार जाल्लो अशें न्हिदो नाकात. तो सांगता बी रोयल्या उपरांत तो जागो आसूं वो तो न्हिदलेलो आसूं तें बी किल्लो था. पूण तुज्या काळजाचो आवडो तयार आसूंक जाय. देवाचें उतर तोंडांतल्यान उलोवंक हांव शिकोवंक जाय. उलयत उलयत रावंक जाय. जिरूल देवाचें उतर निर्फळ जावन वयचें ना. हालेलुया. वच. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदता तें उतर म्हजी खुशी पाळल्या बगर आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. प्रेज गॉड. कोणाच्या तोंडांतल्यान? कोणाच्या तोंडांतल्यान? कितें वाचला गो? वाच गो ती उडय. कोणाच्या तोंडांतल्यान तें? म्हजी खुशी तशेंच म्हज्या तोंडांतलें. म्हाका पुरो इतलें जाय आसलें. म्हजी खुशी नाका. खुशी केन्ना जाता? जेन्ना तूं उलयता पळय तेन्ना. हांव तुका खुशाल करता केन्ना? म्हाज्या उतरा वयल्यान तूं खुशाल जाता. हांव खुशाल करता तेन्ना तूं जे तोंडान वता हांव खुशाल जाता. एकामेकाचें बरेंपण आसा तेन्ना. तेच भाशेन देवाचें उतर तर म्हाज्या भितर आसा जाल्यार देव खुशाल जाता पयलो. जेन्ना देवाचें उतर म्हाज्या भितर आसा जाल्यार आनी हांव तोंड भायर काडटा जाल्यार कोण पयलो खुशाल जाता? देव खुशाल जाता. आनी देवान सांगलां माग दितलो, सोद मेवतलें. हांव देवाचें उतर हांव देवाक मागता जाल्यार देव 100% तुका आनी म्हाका दिता. तेका कडेन ना म्हणलेलें कांयच ना. ना म्हणलें आहा देवा कडेन? जायना म्हणलेलें आहा? कित्याक ना जायना म्हणलेलें ना? कित्याक लागून ना? कितली पळय तुमी ओस्कोत जाली, कितली भिरांकूड जाली, कितली चिंतूंक पडली. आगो म्हाज्या भयणांनी स्वर्ग आनी संवसार रचला, त्या उतरान रचला, त्या देवान रचला. मागीर कितें आहा तिलें तेणें रचलां जाल्यार तेका नांव कशें जातलें? नांव जाता जाता मागीर. देखून तो म्हणटा म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर सोदता तें उतर खोशी पाळल्या बगर परतून येवचें ना.
हांवें सांगलां तें कोर म्हणलां तेका हांवें हुकूम दिला तो केल्या शिवाय ती येवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. पोतून या म्हाकाच्या शिवोर्त म्हणून समजता तूं मागीर सांगता तें काय म्हाजो बेश्टो आवाज घाम भाम भाम करून वाजता की हॉलो गाजयत म्हूण कांय तुमचो आवाजूय भायर सरना ना म्हूण तुमची उमेद देखून म्हाका दिसली पडना. हें एकलें पळय तोंड धांपून पळयता म्हाका रागान पळयताय म्हूण समजना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. वाचको बाई. मार्क 4:26 वाचताले आमी. वाच तिगाच हांव आनी मुखार वचना पावलां मारूंकूच मेवना म्हाका. चलता तितलोय चमकोय चमकोता तितलो तिगाच रमता. वाच. रात आनी दीस तो न्हिदलेलो आसूं वो जागो आसूं बी किल्लो तो आनी वाडटा देव काम करता. हें कशें तें तो कांयच नकळो. देव म्हाज्या जिवितान कितें काम करता कशें काम करता हांव नको. हांव देवाचें उतर उलोवपाक फकत म्हाजें काम कितें देवाचें उतर उलोवपाचें. बी म्हाज्या काळजान आसा तें हांवें खावपाचें. देवाचें उतर हांवें खावपाचें. मनीस हुंड्याचो बी न्हय पूण देवाच्या तोंडान भायर सरता त्या उतर मनीस जियेता. तुका म्हाका जिवीत जाय जाल्यार ह्यो भासावण्यो हांवें घेवंक जाय. ह्यो भासावण्यो हांवें खावंक जायो. कितें जाता आनी कशें जाता तें म्हाका पळोवंक ना. केन्ना जातलें खूंय जातलें तेंय म्हाका पळोवंक ना. पूण एकूच पडलां तें जातलें म्हळ्यार जातलें. हांव एकूच जाणा जावंक जाय तें जातलें म्हणल्यार जातलें. आनी हो म्हजो भावार्थ. तुज्या भावार्थान जालां. देव फटकिरो ना. देव केन्ना ना म्हणचो ना. कित्याक देवाचें बी बरें बी तें केन्नाच कुसना आनी केन्ना कुसचेंय ना. स्वर्ग आनी संवसार सोंपतलो पूण म्हजें उतर म्हळ्यार कुसचें ना. तर हें आमी गोठ जाणा जावंक जाय. ह्या उतराचेर आमी गोठ फावंडेशन घालूंक जाय. हालेलुया. थँक यू जीसस. वाच. जमीन आपणा वस्तोंगी फळ दिता. पयलीं पालो मागीर कोणोस आनी शेकी कोणसांत गुळगुळीत गोठो. प्रेज गॉड. पुरो. आतां 3 गिन्निसांनी आमकां सगल्यो वस्तू आयज 3 नंबर येता न्हू. 3 गुट येता. आतां हिंगा 3 गिन्निसां येता. पयलो कितें येता पालो. मागीर कितें येता आनी मागीर गुळगुळीत फाडकुलो गोठो गुळगुळीत. म्हळ्यार पालो येवन कितें दाखयता तुका. पयलो पालो येता तेन्ना पालो येता तेन्ना तुजी आस वाडयता. बरें दिसता. शेत किल्लो पावस पडलो म्हणून कितें करता आमी शेतान चोवपाक वयता. किल्ललो जाल्यार कितें जाता पालो वयर दिश्टी पडत जाल्यार आमी दुखी रडोन येता घरा न्हू. म्हळ्यार पयलो पालो दिसोंक जावो आमच्या जिवितान आमी खुशाल जावंक जाय. पयले सिमटम्स आमकां येता जेन्ना आमी देवाचें उलयता हांव काल न्हिदलोलो आसलो आवय पूण म्हणत आसलो जेजूच्या गायन्याक बरो जाला तर आवय म्हणपाचें म्हाजें उतरूच बंद जालां. कित्याक हांव कितें म्हणटा जेजूच्या गायनी हांव बरो. आवय म्हणटालें तें उतर गेलां आनी खंयचें उतर भितर येयलां म्हळ्यार कितें येयलें पयलें पालो येयलो. कितें तरी आहा बरेंपण. मागीर आनी उदक घालीत रावता हांव. मागीर कितें दिश्टी पडलां कोणोस. हांव न्हिदलोलो उठोन उबो जालो. कितें जालो उबो जालो. मागीर गुळगुळीत गोठो. मागीर हांव लेफ्ट रायट करता. कसो आहा रे. हांव बरो आहा. कोण सांगता म्हाका काल पयर कसो आहा रे. हांव सारको बरो आहा. कोण सांगता तूं कितें जालो म्हूण म्हाका. पयर तो कांय नासले भशेन कोत्ता. हांव म्हणलें म्हाका कांयच ना तुका कितें पडलां. हांव भायल्या रुपान पळोवन बरो दिसना. तुमकां बरो दिसना. उलयना पळय तुमी.
अरे बरो दिसून आलो दिसता हांव. हांव तर बरो दिसता जाल्यार म्हाका कितें जालां म्हूण तुका कशें कळटा? हांव बरो आहा देवाचे कृपेन, देवाच्या आदारान, देवाचे काकुतीन. आनीक म्हाज्या उतरांनी तुका कळना हांव कसो उलयता तो. होय कांय नासले भशेन उलयता आनी म्हाका कांय जावंकूच ना न्हू. म्हाका कांय जावंकूच ना. पूण खरें म्हणचें जाल्यार म्हाका 7 पोंत पडले. दिश्टी पडटाय तुमकां? हे 4-5 दिसां फाटीं. आनी लोक सारको हें जावन कोण म्हाजी कोणाक बेश्टी हांव एकल्याक पासून सांगून पूण बेश्टी वाऱ्या वयल्यान खबर वयता. वाऱ्यान खबर गेली त्या कारण हांव हिंगा सर ना 2 दिसां पयलो. कित्याक लागून तें? कित्याक तें उतर आहालें म्हाका कडेन. आनी म्हाज्या बायलेक म्हाज्या भुरग्याक सांगूंक नासलें. पूण ताका आनी कोणें सांगलें. ती आनी खंय गेलेली ती सोडून ती दाखोवन येयली चोवपाक. हांव घरा कडेन आहा. तर पयलो पालो जावंक जालो आमचें पयलें कितें हांव उलयतां पळय तें चिंता तें. म्हाजी चिंतना कितें तयार करता? म्हजी चिंतना कितें तयार करता? उतरां. पालो येता. उतरा वरवीं कितें येता? जिवीत येता. आनी ह्या जिविता वरवीं कितें येता? भलायकी येता. कित्यान आसा? त्या बियांत आसा. त्या बिया शिवाय आमकां कांय मेवना. आनी तें बी कितें? तें देवाचें उतर कितें? तोच तो जेजू. तोच तो जेजू. तें बी तुज्या आनी म्हाज्या जिविताचें. हें नांव तें नांव जेजूचें. देखून तें भयणीक म्हणलें तो तिका कितें जालें तो तिका तें ओ तो ओ तें आनी कितें म्हटलां जाल्यार आनी तिका तो नांव तें जेजूचें आसा जाल्यार तिका जेजू म्हणूंक जाय. आमी कितें म्हणूंक जाय? जेजू. आनी दुसरें नांव ना ह्या मडवा कालान ह्या जमनीच्या वयर तो गुडगुडीत गोडो दिवपाक. आनी दुसरें नांव ना. आमी तें नांव उजार करूंकूच जाय ह्या मोडबा काला आनी ह्या जमनी वयर आनी तुज्या आनी म्हाज्या जिवितांतल्या ह्या तोंडाच्या उतरा वयर. जेजू विरेत तुका आनी म्हाका कांयच मेळोंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. हालेलुया. मागीर आनी शेत पिकतोच. आनी शेत पिकतोच लुवणी पावली म्हणून रोकडोच तो विळो लायता. हालेलुया. विळो म्हणल्यार कितें काय? आतां कितें कातरता तो कोण? आमी कितें कातरया? आमी विळो कित्याक लावया? आमच्या जिवितान जें कितें जालें तें कात आमी देवाक वाखाणणी तुस्त करून हालेलुया म्हणून देवाक वाखाणुया. रोखडीच आमी बरी जाल्या उपरांत कितें करतात? वाखाणणी बरे भशेन आमी कामाक धांवतात. शेजाऱ्यांक मेळोंक येतात, भाव भयणांक मेळतात आनी कितें जातात आनी बरी खुशालकायेचो हो विळो लायतात. हालेलुया. थँक्यू जीजस. मागीर त्या फुडले वास आतां 30 वळ वास. त्या भायर जेजून म्हणलें. हां व्हेरी गूड. हांव रावतां ह्या उतराक हां कितें म्हणटा काय म्हणून. तूं वाचता जेन्ना कितें वाचता. त्या भायर जेजून म्हणलें. जेजून म्हणलें. सगळीं म्हणत जेजून म्हणलें. जेजून म्हणलें. जेजून म्हणलें. सगळीं म्हणत एका मेक आयकोंक जाय सगळ्यांनी. जेजून म्हणलें. कोणें म्हटलां? जेजून म्हणलें. आतां आयकात कितें म्हटलां तें. देवाचें राज कित्याक सोर करूया. देवाचें राज कित्याक? कितें म्हणून सोर करुया. कितें म्हणून चिंतुया. देवाचें राज कितें तें आमी सोदुया. कोण सांगता? जेजू सांगता. कित्याक सोर करुया. देवाचें राज कितें? देवाचें राज कशें? मागीर त्या फुडें वो कसली वपार घालून तें चितारुया. कसली वपार घालून तें पेंटींग करया. कसलें उतर घालून ताका लागीं हाडया. आतां तुमी म्हाका लागीं हाडून दिवपाक जाय. आं खंयची ओपार घालपाक जाय देवाच्या राजाची. कितें पळय तें कशे भाशेन आमी देवाच्या राजान आहा वो ना आमी एकामेकाक दाखोवंक जाय. जाय काय नाका? आमी कोणाच्या राजान आहा?
कोणाचें राजें? देवाचें. सोत खरेंच वय. सांगतली तुमी म्हाका आतां? सांगतली काय ना? म्हाका राग येता तुमी उलयना जाल्यार. तो शिव खंय रानान गोरस घालता कित्याक? तो राग येता म्हूण गोरस घालना. तो आपणाक कितें खावंक मेवता काय म्हूण तांकां धांवडावपाक गोरस घालता. ते भाशेन हांव गोरस घालता जाल्यार म्हाका राग येता म्हूण घालना. तुमी उलोवपाक जाय म्हूण गोरस घालता. तुमकां दिसता जायत कडेन म्हाका राग येता आसतलो म्हणून. ना, राग येना भयणांनी म्हज्या. म्हाका जाय तुमी उलयलेली, तुमच्या तोंडले उतर भायर काडलेली. हालेलुया. थँक्यू जिजस. वाच. ते सासवाच्या कोण्या पोरी तो जमणीर वोंपतात तेन्ना. पुरो देवाचें राज कसलें कशें? ते सासवाच्या कोण्या पोरी. सांसो बरें व्हडलें आहा. धाकटेंशें बारीक. देवाचें राज बारीक आहा. आतां हिंगासर अशें कशें जातलें? कशें जातलें कोण चित्रावंक तें? तातूंत म्हणटा चित्रावया. सांसवाच्या कोण सगल्यांच्या ल्हान म्हणटा तो कोण. सांसवाचो कोण कितें? सगल्यांच्याहून ल्हान. पयला तुमी सांसवाचो कोणो पयला? केद्दो आहा? प्रेज गॉड. मागीर तें उलय पळोवया कितें सांगता तो जेजू आनी मागीर आमी चित्रावया ती. तो जमणीर वोंपतात तेन्ना संवसारान आसा तितल्याय बियां परस सुपुरलो. धाकटुलो मागीर पूण वोंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां परस व्हड जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. एक मिनीट. आतां सुपुरलो सगल्यांहून ल्हान कोण तो? सांसवाचो कोणो. आनी देवाचें राज हेजेर चित्रावया म्हणटा तो. आतां देव आमकां जोणे एकल्याक ह्या कोण्या भाशेन जावंक उलो मागता. जितलीं आमी कालतीं जाता तितलीं आमी व्हड जावंक ताकत आसा देवाक. पूण आमी पयलीं कितें जावपाक जायी? कालतीं म्हळ्यार सांसवाच्या कोण्या भाशेन. हें आमकां चित्रावपाक. हांव कोण? तुमच्या मुखार आतां म्हाका ब्रादर म्हणटा. ब्रादर जाल्यार हांव कितें तुमच्याहून व्हड? आनी तुमकां दिसता जाल्यार पासून हांव जावंक जाय तुमच्या मुखार तुमच्याहून ल्हान. कित्याक देवान म्हाका हिंगासर हाडला? जें म्हज्या लायकीचें आसा तें तुमकां दिवंक हाडलां. हांव फॉरेस्ट ह्या मनान येयलां काय जाल्यार देवाचें राज हांव चित्रायतलो. आनी हें मन तर म्हाका ना. हांव तर असो रावतां वयर कोण तकली तुमी तर म्हाका पडलेले ना म्हणटा जाल्यार हांव देवाच्या राजाक फावना. म्हणजे सांसवाचो कोणो ल्हान पूण तो मागीर जाता सगल्यांच्या व्हड झाडावून. हांवें कांय सांसवाचें झाड पळोवंक ना. तुमी पळयलां? आनी तें कोण तें खंय फकत फालस्तिनाकूच मेळटा. तें कोण गालफान बी आहाय जाल्यार तें खबर आसतली. तेजेर बरयलां फालस्तिनाक एक तसलें बी आहा आनी तें झाड खंय त्या गांवांत जाता. सगल्यांच्या व्हड झाड. आतां ती सांसवां कशीं पुंजायता म्हूण कोण जाणा. सॉरी पूण ही ओपार म्हूण सांगल्या ताणें. हें सोत काय फोट म्हूण सांगोंक ना. पूण हेजेर कितें आहा तितलें सोत काय फोट? सोत. आनी हें चित्रायलां. हेजेर चित्रावंक आमचें जोणेकलेचें जिवीत तूं आनी हांव एक व्हडलें झाड जावंक. सांसवाच्या कोण्या भाशेन आमचें जिवीत ओंपताना आमी ल्हानविकायेचें जिवीत जिवंक. कसलें जिवीत? आनी त्या जिवितांतल्यान एक उदार काळजाची जावंक. व्हडलें झाड म्हणल्यार कितें? दादागिरी न्हू, व्हडपण न्हू. व्हडपण जमनीक मारून ल्हान जावंक पूण काळजान उदार जावन सगल्याच्या जिवितांत आदार दिवंक, बरेंपण हाडूंक, समजीकायेन जिवंक, कालतीकाय, ल्हानविकाय, दया, काकूत म्हणल्यार एकाच उतरान पवित्र आत्म्याच्या फोडांनी जिवंक. सगल्यांचें व्हडलें झाड कितें? पवित्र आत्मो. स्वताचें व्हडलें झाड कितें?
पवित्र आत्मो तें तो देणें आमचे कडेन आसा जाल्यार हें देणें घेवन आमी जिवंक देखून जेजून म्हणलें हांव दाखवेल आनी तुमी जो फाटो दाखवेलीक शिरकोना जाल्यार तेज्यान सांसवान येवंक जावची ना, फळान येवंक जावची ना, म्हज्या वेळेर तुमच्यांनी कांय करूंक जावचें ना. देखून जेजू देव जालो, देव आसलो, पूण संवसारान मनीस जावन आयलो आनी खालती विमूर चाकोर जावन त्या कुर्साचें मरण आपणायलें आनी आपूण त्या कुर्साचेर मेलो. कितें करूंक? आमकां जिवीत दिवंक. हें चित्रायात तो देव आनी तो कोणाचें मरण मेलो? तुजें आनी म्हाजें मरण, एका गुलामाचें मरण मेलो, एका पातक्याचें मरण मेलो. पूण ताका मनान दवरलो ना, तो जिवन जालो. आयज त्या कोणाच्यान मारूंक जायना. सगल्यांच्यान व्हडलें झाड कोणो बारीक बी ल्हान, पूण जेन्ना नव्यान जल्मोन आयलें, किल्लोन आयलें, आतां व्हडलें झाड. आतां सगलीं सुकणीं तेज्या खांद्याचेर, म्हणल्यार सगलीं संवसाराची पोरजां, सगलें आख्खें मनशाकूळ जेजूच्या एका तावताचेर आसा. आमी सगलीं तेज्या खांद्याकाल, तेज्या रुखाकाल आमी आसरो घेवंक सोदता आनी आमकां आसरो मेळटा आनी आमकां आसरो जावो. जो कोण जेजूक स्वत म्हणटा ताका जिवीत मेळटा, म्हणल्यार आसरो मेळटा. हालेलुया, हालेलुया, थँक्यू जिजस, हालेलुया. आनी हेकाच लागून ह्या संवसारान दुसरें नांव ना, दुसरें झाडूय ना, तें एकूच झाड, तेजें नांव जेजू. हांव दाखवेल म्हण ताणें सांगलां तेच भाशेन तें झाड, हें झाड. आनी ज्या झाडाक कोण शिरकोता ताका कितें मेळटा? जिवीत मेळटा. म्हज्या वेरेंत तुमकां जिवीत आसो नजो जेजून सांगलां. हांव सांगना, कोण सांगलां? आनी बरयलोलें आसा. म्हज्या वेरेंत तुमकां जिवीत आसो नजो, म्हज्या वेरेंत तुमच्यांनी कांय करूं नजो. ही दोनूय उतरां बरयल्यांत. जिवाच्या शिवर्तमानान मेवता. एक मेवता 15-20 वरान आनी एक मेवता 7-20 वरान. म्हजें उतर मेवलां, ताका आत्मो आनी जिवीत मेवलां. हालेलुया. आनी हें उतर जावन आसा तें बी, हें उतर जावन आसा तें जेजू, हें उतर जावन आसा तो स्वर्ग संवसार रचच्या आदीं आसलो तो देव. तो देव जावन संवसारांत आयलो, ल्हान जावन गोरवाच्या गोठ्यान जल्मलो. हालेलुया. नाजाल्यार तो राजा, राजांचो राजा येतलो, राजा येयलो, पूण राजाक सोदूंक राजाच्या पोलासीन भोंवंक लागले, पूण राजा मेळोंक ना. राजा खंय आसलो? गोरवाच्या गोठ्यांत आसलो. कितले खालतीकायेन येयलो. तूं आनी हांव खालतीकायेन येता काय? तुज्या आनी म्हाज्या सभेक बरें मातशें कितें आहा जाल्यार आमी खालती जाता काय? तूं वोगोत रे म्हाका कोण तो जाणटो? आसताय बरी, वोगोताय तूं म्हाका कोणटो? हांव ब्रादर न्हू, फोकाण कोत्ताय म्हाजी. कसली व्हडपणां आमची. पूण तो देव जावन गोठ्यान येयला ही खबरूच ना म्हाका. हांवूय त्या गोठ्यान तेज्या बरोबर आसूंक जाय म्हणून, हांवूय तो खालती ल्हानवीक चाकोर जावंक जाय म्हणून, हांवूय ताजें जिवीत आपणावंक जाय म्हणून. आनी म्हणटा जेजू जिवीत तुजें तें जावं दी म्हजें. पूण तेन्ना येयलें जाल्यार म्हाजेर कोश येयलें जाल्यार जेजूक चापकांनी मारलो, म्हाका तर तापटांनी मारीत जाल्यार हांव कितें करतलो? म्हाका मारता म्हणचें ना. जर हेजेर मारल्यार होय दाखय, हांव हेजेर हो दाखयतलो. हांव हो दाखोवचे पळय, हांव तेजेर दोनांचेरूय 2 वाजयतलो. हें आमचें जिवीत. हें पळय हिंगा उगडास कोत्ता म्हाका, हांवें कितें करूंक जाय पळय तें. आनी जर ह्या जिवितान हांव जाल्यार म्हाजे हेजेर एकूय पडचें ना, उगडास करत. जेजून सांगलां खरें, पूण एक पासून पडचें ना, एक बोट पासून लागचें ना तुज्या आनी म्हाज्या जिविताक. कित्याक हें सगलें काडून तेणें 2000 वर्सां पयलीं आपले कुडीर घेवन त्या कुर्सार खिडायलें आनी हितूंतल्या सगल्यांतली आमकां सुटका दिली. फकत आमी जिवंक शिकोवंक जाय.
देखून तो म्हणटा येत म्हजे लागीं शिकात, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं खंयचें जूं तें कश्टांचो भार, ज्या तुज्या जिवितान कुश्ट तेन्ना म्हजो उगडास करत. हालेलुया. थँक्यू जीजस. वाच गो बाय. पूण ओपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां परस व्हड जाता आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांदयो फुट्टात की वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक ताचे सावळे थोला आसरो घेवंक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. आतां व्हडल्यो फांटयो खंयच्यो काय त्यो, आनी खंयच्या सुकण्यांक तो आसरो मेवता काय? कोण काय ती वाऱ्यावेली सुकणी? आनी कसो आसरो मेवता तुमकां खंयच्या खांडयांचेर? एक एक बासावणी जी आमी सुरवातेक चालू केल्ली पळय ती आयज आतां काबाराक एंडिंगाक हाडया. तुमी कश्ट ताचे म्हणजे मजेशी येता, हांव तुमकां समाधान करता. म्हाका उलो मारत हांव तुमकां जाप दितलो. हे सगळे बासावणी सुरवातेक हांव उजार केल्यो. नवे कर पोन्ने कोरांसान नवे कर पोन्ने कोरान, आनी आतां आमी नवे कोरांसान जेजू आमकां दाखोवन दिता बाबा. त्यो खंयच्यो त्यो पळय त्यो. जरी जर आमचें दान मन तितून घालता जाल्यार चड त्रास आहा काय आमकां मागणें करूंक? हांव नको मागणें करूंक. कितलीं जाणां सांगतात हांव नको मागणें करूंक, पूण मागणें कोत्ता कोत्ता जाणा जाल्यार मागीर जेम येता चड. मागणें कितें येता आमकां? जेम येता. ती जेम खंयची येता? कोण धाडटा ती? सैतान नाडटा आमकां. आमकां तें मागणें करूंक दिना, तो शिकोवंक दिना आमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. खंय पावलेलें गो तूं? आहा मू जाग्यार? आहा मू जाग्यार? वाच. तांच्यान आयकून घेवंक जाता तसल्या सोबार वेपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वेपारी शिवाय तांचे कडेन उलोयनासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या सिसांक सगलें फोडून सांगतालो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कोण शिस्ते? आतां आमी. पयले कोण आसले? जेजून काडले आपोस आसले. तेंच्या उद्देशी आयज आमकां मेवला. कितल्या जाणां कोणें ओपारींनी जेजून सांगलेले गूट आसात? कितलीं जाणां आमी ते गूट सांबाळटात? कितलीं जाणां आमी जाणात बाबा हे गूट आमचे लागीं आसा म्हणून? कितलीं जाणां आमी ते गूट आसूनय आमी निराशी जातात? जाता काय जायना? हाजे फाटीक हांव पयलो म्हाज्या जिवितांत कितें येयलें जाल्यार चड कश्ट हांव पयलो जाल्यार मातसो फोर्शेता आनी मागीर आळा पडटा. कित्याक बेगीन होरस मारता. कितलीं जाणां आहात आमी? कोण जाप करना. सगल्यांक जेमी येयली? मातशें रेस्ट घेवया. मागीर उलयना कित्याक तुमी? राग येयलो? कोणाचे दोळे दामलेले दिश्टी पडटाले म्हाका, पूण आतां दोळे उदके जाले. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां म्हाज्या एकल्याचें तोंड दिश्टी पडटा, पूण म्हाका तुमची सगल्यांची तोंडां दिश्टी पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. वाचगो बाय ती निमाण लायन वाचगो बरी दिसली शी म्हाका. ओपारी शिवात तांच्यान आयकून घेवंक जाता तसल्या सोबार वेपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां जेजू ओपारी उलयतालो. कसली ओपारी उलयतालो आनी खंय मेवता ती ओपारी आमकां? हय, खंयच्या पुस्तकान मेवता? जेन्ना जेजू येवच्या आदीं म्हणणेच्या पुस्तकांत सगल्यो ओपारी आसात. तुमकां तरी खबर जायी जाल्यार आनी म्हाका जायी जाल्यार ही उतर घेवन हांव सोदतां जाल्यार हांवें म्हणणेच्या पुस्तकान वचोंक जाय परतून. आनी तें उतर घेवन हांवें तें सोदूंक जाय. इस्तोत्रांनी वचोंक जाय. थिंगा मेवता.
आनी ह्यो ओपारी जेजू तांकां पोत्तून स्तोत्राच्या बुका वयल्यो आपल्या शिसां कडेन तो उक्त्यो कोत्तालो. आयज आमचे कडेन उक्त्यो करूंक आमी वयचे पडले, पवित्र आत्म्यान वयचे पडले. वयचे पडले. सगळें पुस्तक कोणा कडेन वचून बरयलां? पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान. म्हणून खंयचेंय पुस्तक आमी वचूं, खंयचेंय पुस्तक आमी वाचूं जाल्यार आमी सोदूंक खंय पडलां? पवित्र आत्म्यान. आतां सुरवातीक हांव एक धाकटोसो तुमकां दाखलो दिता. धाकटेशें एक हिंट दिता ओपारीचो गूट. स्तोत्र 105 स्तोत्र 119 119 स्तोत्र 119 वोड 105. पळयात हो दाखलो हें तुमकां दिता हांव. जेजू ओपारी उलयतालो ते ओपारी कशे भाशेन आमच्यांनी उक्ते करूंक जाता. वाच. म्हज्या पावलांक तुजें सोकास उलया. म्हज्या पावलांक तुजें म्हणल्यार जेजूचें ओ देवाचें जेजूचें. मागीर उतर उबारलेलो दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो. आतां ही जावन आसा एक ओपारीचो गूट. देवाच्या उतरा विरेत आमकां वाट दिश्टी पडची ना. समजता तुमकां? देवाच्या उतरा विरेत आमकां वाट दिश्टी पडची ना. आनी ही जावन आसा तो ओपारी शिवाय तो उलोय नासलो. म्हणल्यार आतां तो ओपारी उलयलो आमकां गूट खबर ना. आमी कितें सोदूंक जाय जाल्यार आमी हितून वयचें पडलें. ताणें सांगलां सोद मेवतलें. आतां आमकां देवाच्या उतराची खबर जाय. आतां खंयच्या उतराची खबर जाय आमकां? तें नांव कितें सांगलां तिका? ताच्यान आयकून घेवंक जाता तसल्या सोबार ओपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. आतां पयलो निरोप आमकां दिता. आयच्या दिसाक हो निरोप आमकां मेवता. कसलो निरोप मेवता? देवाचें उतर आमच्या पावलांक एक उबारलेलो दिवो उजवाड आमचे वाटेचो. आतां देवाचें उतर घेवनूच आमच्यांनी कितें तरी पळोवंक शकता. जाता काय जायना? आमच्या जिविताक उजवाड जाय, आमच्या जिविताक बरेंपण जाय जाल्यार कितें जाय आमकां? देवाचें उतर जाय. म्हळ्यार समज म्हाका काम जाय, जायतें शिकप केलां पूण काम मेवना. उजवाड आहा आमचे कडेन? तर जेजून आमकां कितें सांगलें? बेकार राव सांगलां? काम करनाका सांगलां? लागून पावल कितें सांगता शिकयता आमकां फिलिपकारांक बरोवन? म्हजो देव आपल्या उदारपणान जेजू क्रिस्ता वरवीं सगल्या म्हाज्या गरजांक पावता. जाल्यार हो आमकां दिवो उबारलो जेजू देवाक उलो मारपाचो, हो उजवाड आमचे वाटेचो. जें तुका ना जाल्यार देव तुका पावतलो म्हूण तूं तर बाबड धरता जाल्यार तुज्या बावार्थान सगलें जाता. बावार्थ कित्याचेर आसूंक जाय? देवान दिल्ल्या भरवशाचेर. हो भरवसो कोणाक म्हटला? देवान दिल्या त्या उतराक. देवान सांगलां कितें सांगलां? म्हजो देव आपल्या उदारपणान जेजू क्रिस्ता वरवीं सगल्या म्हाज्या गरजांनी म्हाका पावतलो. आतां म्हाका कामाची गरज आसा जाल्यार म्हाका देव पावचो ना? पावतलो. हो उबारलेलो दिवो म्हज्या गिन्यानाक उजवाड म्हजे वाटेचो हे ओपारीचो अर्थ घेवपाक. तेच भाशेन आनी एक आसा म्हणणेच्या पुस्तकान. म्हणणेचें पुस्तक 20 वोड 27. हविसोर 20 आणि वोड 27. मनशाचो आत्मो सर्वेस्पराचो दिवो
प्रेज गॉड. जो ताचो भितरलो गूट सोदून काडटा. हालेलुया. हालेलुया. तिका कितें सांगलां म्हणजे हितून कितें सांगलां स्टोरान कितें सांगलां देवाचें उतर म्हज्या पावलांक एक उबारलेलो दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो. आतां हिंगा कितें सांगलां आमकां तुजो आत्मो सांग मनशाचो आत्मो देवाचो दिवो. दिवो म्हणून आतां पळय काय बरें आमकां हिंगासर उदाहरण करून देवान दाखोवन दिलां की तुजी गरज आसा तुज्या आत्म्याची. देव कोणाक आशेता तुज्या आनी म्हाज्या आत्म्याक आशेता. हो गूट देवा भितर तुज्या भितर हो लिपलेलो आसा कोणी म्हाका हो गूट मेळना पूण देव हो गूट जाणा कित्याक तुजो संबंद हो तुजो आदार देवाक जाय. म्हाज्या आत्म्याचो आदार देवाक जाय कित्याक म्हजो आत्मो देवाचो दिवो. म्हज्या विरेत देव कांय करूंक शकना म्हाज्या जिवितांत. समजा तुमी म्हज्या विरेत देव कांय करूंक शकना म्हाज्या जिवितांत कित्याक म्हाज्या उतराची गरज आसा वय वो ना. जरी हांव देवाक वय म्हणटा जाल्यार देवाच्यान कितेंय करूंक जाता म्हाज्या जिवितांत. वा ना म्हणटा जाल्यार देवाच्यान कांय करूंक जायना. देखून देवान तें उतर दिलें तुज्या भावार्थान तें जालें. देवान सांगून आपणें केलें म्हणून सांगलां ना. देवान सांगलां तुज्या भावार्थान तें जालें. जेन्ना तूं वय म्हणटा तेन्ना तें जालें. वय म्हणटा तें तुजें अवतार आत्म्याचें अवतार भायर सरता तेन्ना देव तुज्या जिवितान उजवाड घालता. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी जायते फावटी म्हणटा हांवें मागणें केलें म्हणून जावंकूच ना पूण मुटलां काय ना खबर ना. कशें मुटलां मनान मुटलां. मनान म्हणल्यार दिवो पेटना तो दुवत्ता पूण जेन्ना तूं तोंडान उलोवन म्हणटा तेन्ना तो आत्मो आवाज दिता आनी ताका लागून तो सांगता मनशाचो आत्मो देवाचो दिवो. इजायस प्रवादन या इजायस प्रवादी 59 पन्नासांनी 9 वड 21 सर्वेस्पोर अशें सांगता. आयकात आतां देव आमकां सांगता. तिका कितें सांगलां तुजो आत्मो देवाचो दिवो. देवाचें उतर म्हज्या पावलांक एक उबारलो दिवो. देवाचें उतर देवाचो आत्मो. देवाचो आत्मो म्हज्या भितर आसा. खंय आसा देवाचो आत्मो म्हज्या भितर आनी म्हजो आत्मो देवाचो दिवो उजवाड. आतां तोच उजवाड देव हिंगासून आमकां दाखोवन दिता कशे भाशेन तो वाच. तांचे लागीं ना 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 पत्तून वाच. सर्वेस्पोर अशें सांगता. सर्वेस्पोर अशें सांगता. कान उतकेतून आयकात. कान आसल्यार आयकोंक येता नाल्यार आयकोंक येवचें ना म्हणल्यार समजोचें ना. तांचे लागीं हांव असो करार करता. तुमचे लागीं आमचे लागीं देव सांगता एक असलो कायदो हांव तुमकां घालता. हो कायदो हांव एक करतां. आसा मानूंक तयार जाल्यार तयार जायात. असो करार करता. तुजेर हांवें पाठयला तो म्हजो आत्मो. प्रो कितें पाठयला आपलो आत्मो कोणाचो आत्मो देवाचो आत्मो. देवाचो आत्मो. तोच आत्मो देवाचो आत्मो आमकां दाखोवन दिता आमचेर पाठयला. तो आमचे लागीं आसा. तो जावन आसा दिवो देवाचो. तो जावन आसा उजवाड देवाचो. तो कोणाकोड दिला देवान आमकां कोणें दिला. कितें करूंक दिला ह्या संवसाराचेर उजवाड घालूंक दिला. तुज्या म्हज्या उतरांतल्यान ह्या संवसाराक शांती हाडूंक दिला. पवित्र आत्म्याची परगटणी करूंक दिला. फळां हाडून वांटूंक दिला. हो देवाचो आत्मो आमचे भितर दिला. आनी हो देवान कायदो केला सगळ्या संवसाराक वचात आनी बरी खबर परगट करात. आनी देश लोकांक म्हजे गोंय काडोखान जातलें काय उजवाडान जातलें. जेन्ना म्हाज्या जिवितान उजवाडान जातलें काय काडोखाल्या जातलें. उजवाड आसल्यार तो देवाचो आत्मो मुखार जातलें काय जावचें ना.
देवाचो आत्मो म्हजे लागीं आसा तो उजवाड दिवो जाल्यार म्हाजो आत्मो उजवाडाचो देवाचो दिवो आनी हो दिवो घेवन हांव काडूंक नासलेल्यांक उजवाडा काडटलो. हालेलुया. थँक्यू जिजस. थँक्यू जीसस. वाच. तुजेर हांवें फाटयला तो म्हजो आत्मो आनी तुज्या तोंडांत हांवें घाल्यांत ती म्हजी उतरां. हालेलुया. हालेलुया. कोणाची उतरां? देवाची उतरां. खूंय आसा? काळजांत. आसा आमच्या तोंडान. आमच्या तोंडान आहा जाल्यार आमी कित्याक म्हणटा तर पयणी आलका म्हाजे पासत माग. ही देवाची उतरां? देवाची उतरां कितें? स्वर्ग आत्मो म्हजेर आसा कित्याक म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक. कोणाक कसली खबर दिवंक? बरी खबर. हांव कसली खबर त्या आलकाकू कसली खबर दिता? म्हाजे पासत माग हांव भिकारी मुगो म्हाका दी गो मागो न्हू म्हाका इन्फ्लुयन्स जाय मुगो तुजें न्हू गो बाय इन्फ्लुयन्स जाय न्हू. स्वर्ग आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक. हांवें बरी खबर दुसऱ्याक दिवंक. ताणें म्हाका मोगान बोल्ला म्हजो मोग हांवें दुसऱ्याक वांटूंक काडोकाचे पदवेचेर जैत व्हरोंक. ही उतर आहा काय म्हज्या लागीं? उगडास सर येता काय म्हाका? खंयची मागणी करपाचें? ब्रदर सांग खंयची मागणी करपाचें? मागणें आनी म्हाज्या भावा म्हाजे भयणी खंयचें मागणें करपाचें सोदी नाकात. तो कूड देवाचो एकूच म्हाका देवाचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. हालेलुया. आर्गान तुका तुजो आत्मो तो देवाचो आत्मो म्हजेर आसा जाल्यार आनी कोण आयगे आड रावतलो म्हजेर? खंयचें दुयेंस म्हाज्या भितर रावंक जाता? जेन्ना हांव भावार्थान स्वत म्हणून देवाचो आत्मो म्हजेर आसा जाल्यार देवाच्या आत्म्या परस आनी कोण दुसरो व्हड आसा? तो आनी कोणूच व्हड ना. ह्या संवसारांत देंवचार व्हड आहा देंवचाराच्या आत्म्यांक घेवन तुका आनी म्हाका नाडूंक तुका आनी म्हाका सकयल उडोवंक. तो सोडिना. ताणें जेजूक सोडूंक जाल्यार तुका आनी म्हाका सोडटा अशें दिसता तुमकां? ना. तो आमकांय सोडचो ना. पूण ताका आमच्या वयर पदवी ना. आमी पदवी ताका दिता आनी ती जावन आसा आमची जीब. ताका जीब ना. सैतानाक जीब ना. ताका उलोवंक जायना. तो तुका आनी म्हाका उजार कोत्ता. तुज्या आनी म्हज्या मनान घालता तेजे वरवीं ताका पळय 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 ताका पळय चिंतना आहा तें तूं चिंतना तुज्या भितर घालता आनी ती हांव उलयतां. कळ्ळें रे तूं? कितें सांगूं बोवा म्हणून कितें सांगूं सांग? मागीर सांगता सैतान कितें सांगपाचें आहा तितलें. उजार कोत्ता हें जालें जाणा मरे 109 आनी 9.5 110 110% पास जालें. कितें पास जालें? सगलें संवसाराचें कितें कोत्ता तितलेंय पिड्यार जालें. एकूय वस्त पिड्यार जायना जो देवाचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला ताणें म्हाका मोगान बोल्ला सगलें काडचें पडचें सोडयला. आर्गान तुका जेजूक एक उतर चालू दवर दीस आनी रात. तुजो शेतकार कितें कोत्ता? बी रोयल्या उपरांत दीस नको रात निलो आसता आसूं. पूण बी खुंयचेर तेन्ना बी रोयला म्हणटा म्हणनासा रावता काय? तें बी शेतान रोयलें तें दुसरें. हें बी म्हाज्या शेतान रोयता तें कितें काय? देवाचें उतर. हांवें रोयत रावपाक जाय. आर्गान तुका जेजूक जो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक तुवें म्हाका अभिशेक केला म्हाका मोगान बोल्ला. हालेलुया जेजू थँक्यू तुवें म्हाका सुटका दिल्या. हांव सगल्या संवसाराक येतलो सगल्याक हांव सांगतलों. कितें सांगतलों? देवान म्हाका सुटका दिल्या. कितें म्हणटलो? सुटका दिल्या. हांव सगल्या संवसाराक सांगतलों. हांव सांगता काय? हांव उलयतां काय म्हाजें तोंड बंद केलां काय? प्रेज द लॉर्ड. वाच. हांवें घाल्या पोतून वाच. सर्वेस्पर अशें सांगता. राव एक मिनीट. हांव कित्याक पोतून वाचूंक ना जाणा न्हू? कित्याक लागून? तुमी पोतून आयकोंक. कित्याक देवाचें उतर पोतून आयकोन आमचो भावार्थ वाडटा वो येता.
आमचो भावार्थ येता. देवाचें उतर आयकोन आमचो भावार्थ येता वो थोड्यांक वाडटा. पूण तो भावार्थ येयल्या उपरांत आमी तो भावार्थ उजार करूंक जाय. तो भावार्थ वाडलो म्हणून आयकलें म्हणून कांय जायना. पूण जेन्ना तो भावार्थ आयकोन वाडून हांव उलयता पळय तेन्ना काम जाता. देव केन्ना काम करता? आयकोता तेन्ना काय उलयता तेन्ना? देवाचें काम आमच्या जिवितांत आमचें काम केन्ना घडोवन येता? आमी उलयता तेन्ना. आनी ताका लागून हिंगा देवाचें उतर सांगता आमकां. वाच आतां बरें भशेन आयकात, सर्वेस्पोर समजून घेयात. अशें सांगता तांचे लागीं हांव असो करार करता. तुजेर हांवें पाठयला तो म्हजो आत्मो आनी तुज्या तोंडान हांवें घाल्यांत ती म्हजी उतरां म्हजी म्हणल्यार देवाची म्हूण तिका म्हजी म्हणनाका, देवाची उतरां. मागीर आतां तान सदांकाल तोखतली तुज्या पुरो कित्याक जातली ती तोखतली म्हणल्यार सदांकाल तेजी ती उरोंक जाय. सदांकाल आमी ती उलोवंक जाय. देखून तुमकां पयलीं म्हणलां हें देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला, ताणें म्हाका मोगान बोल्ला. हीं उतरां म्हणटा जाल्यार जरूर तुजी ती उतरां चालू उरतली आनी जो राग बाग कितें म्हणटा तो विसरतली. तो आसचें ना. म्हणून तुज्या जिवितांत मोग तोखतलो. आनी कोणाचो मोग? आय लव यू डार्लिंग न्हू, देवाचो मोग. आय लव यू जिजस. सदांकाल तोखतली. मागीर तुज्या तोंडान आनी तशेंच तुज्या पुतां धुवाच्या तोंडान आनी तुज्या पुतां धुवाचे पिणगेच्या तोंडान उलयता तो सर्वेस्पोर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां हें समजो तुमी कितें सांगलां तें देवान. जरी तर एका घराब्यान माय पाय देवाचें उतर उलयता जाल्यार माय पायक लागून भुरगीं शिंकता. आनी तेच देवाच्या उतरान तो ती जियेता. कितेंय जालें जाल्यार प्रेज द लॉर्ड. कितेंय जालें जाल्यार आर्गां तुका जेजू. कितेंय जालें जाल्यार जालां तें जालें देवाचें नांव व्हड जावं. देव आमच्या सांगाताक आसा. वो देवाच्या उतराक लागून आमी मोगान एकोठान जियेता. कोणाची समज एक चूक जाली, एक आयदोण फुटलें, हांवें हाडलेलें आयदोण व्हडलें तें अशें म्हणचेच बादेक फुटोवन दी तें दुसरें हाडया. कितें म्हटलां? फुटोवन दी तें दुसरें हाडया. कितेंय दिलें ताका? गोठाई दिली. गोठायेचें म्हणल्यार कितें? पवित्र आत्म्याचें फळ. पवित्र आत्म्याच्या भितर आसल्यारूच ताका गोठाय दितलो. सुमार 10,000 रुपया शेणले, शेणडयले 10,000 तुवें म्हणटा काय ना? होय. गिनी आनी तुका म्हणटा? होय. कोण उजार कोत्ता? सैतान. 10,000 कोणें हाडलेले ते रीण देखून जाल्यार कोणें दिल्लें तें तुज्या मोगाक लागून दिल्लें. तरी आसना सैतानान चल्लें तुका काबार करपाक लागून. पूण म्हणत तर शेणो दी ते म्हाका देव दितलो, दोबरात तुका मेवतलें. दोबरात तुका देव. कित्याक? तें पवित्र आत्म्याचें फळ. आनी ताका म्हणटा मोग. तूं दुखी करचो ना. म्हाका कोणान शेणलें वो तूं कोणान शेणलें, हांव तुका दुखी करचो ना. शेणडयले 2 दिसांनी आसा. शेणलें मगो कशें शेणलें आसूं शेणो तें हुस्कोना. तूं चिंती नाका. तुका गोठाय मेवतली काय हुस्कोच जातली. पण देवाचें फळ कितें? पवित्र आत्म्याचें फळ गोठाय. दुसऱ्याक गोठाय दिवंक. आनी तो गोठाय कोण दिता? जेजू. तो तुज्या सांगाताक आसता. आनी तो तूं हुस्कोत कोत्ता जाल्यार दोळे आंकडे, जिबूय आंकडी, तोंडूय आंकडें, काळीजूय दुखलेले कोण दिता? सैतान. देखून म्हणटा सैतानाक तोंड ना. सैतान तुका आनी म्हाका उजार कोत्ता. कोणाक उजार कोत्ता? आमचें तोंड उजार कोत्ता तुज्या आनी म्हाज्या सवें कुशीन करपाक. तुका आनी म्हाका कुशीन करपाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गां जेजूक.
म्हाजे त्या फुडें कितें सांगता पळय जालें हालेलुया थँक्यू जिजस टायम जाला काय टायम आसा आसा प्रेज गॉड कोण दुयेंत आसा भियोन आसून सांगात दुबाव उरना सांगात कोण दुयेंत आसा देवाची बसावणी घेवया दुयेंसाचेर जय तोरया आमच्यान जय तोरूंक जाता कोणाच्यान जय तोरूंक जाता जायना तेच म्हणटा आमच्यान जय तोरूंक जाता आनी तें उतर घेवन आमी जय तोरया कोण दुयेंत आसा कोणा हिंगा मानीन फाटल्यान कोणाक दुयेंस आसा पळयात स्पेशल पार्ट सांगल्या उपरांत मागीर तुमी हातीर काडटात हिंगा मानीत आसा न्हू प्रेज गॉड थँक्यू जिजस तुमकां देवाच्यान आयज सुटका दिवंक जाता जाल्यार कित्याक तुमी उगी रावलेलीं कित्याक तुमचो आत्मो तो दिवो पेटयलेलो दिवो देवाचें उतर म्हूण मानून घेवंक ना काडोकान कित्याक रावलीं हांवूय चत्तालो तुमकां अशें दिसलें तुमकां हांव सोदता ही चत्ता म्हणून ना म्हज्या भाव भयणांनी हांव हिंगा जाग्यार उबो रावला जाल्यार आनी हांव उलयतां जाल्यार म्हाजीं उतरां उलयना फकत देवाचीं उतरां उलयतां जाल्यार त्या वेळार कितें हांव म्हाजे तोंडां भायर सोदता जाल्यार कोणाचें म्हूण समजोवचें आमी देवाचें तें म्हाजें न्हू ना कशे भशेन देवान म्हाज्या तोंडां पत्तून उजवार घालें उतर मानीनूच तुका म्हण आनी कित्याक विचारूं ना पोटान दुखता काय म्हूण कोणाच्या अनुभव कोणाचो देवाचो देवाक जाय तुमकां पेकोवणी दिलोली देवाक जाय आमकां बरेंपण मेवलोलें देवाक जाय आमी देवाचेर पातयेलोलीं आनी ज्या जाग्याचेर उबो रावता तेन्ना देव ह्यो गोश्टी उक्त्यो कोत्ता आनी आमकां बरेंपण दिता जे कोणा मानीन दुखता ती उबी रावत थँक्यू जिजस तुमकां भावार्थ आसा तुमकां जेजूच्यान हात लावून बरी करूंक जाता म्हणून जेजू आसा हिंगा हय आमकां दिश्टी पडटा ना आमकां जेजू दिश्टी पडना पूण आमच्या भावार्थान आमच्यान ताका पळोवंक जाता आनी भावार्थ कसो जाता भावार्थ तेजो ताडो आयकून उतर आयकून कोणूय पयस उलो मारता पूण दिश्टी पडना आवाज येयल्या उपरांत आमी ताका जाप दिता काय दिना कित्याक जायता आमकां भावार्थ आसा त्या मनशाचो ताळो वळखता आमी आनी आमचो कोण तरी आमकां उलो मारता म्हणून प्रेज गॉड थँक्यू दोळे बंद करात आनी ते जेजूक त्या खुर्साची नदर मारून तेजो उगडास करया जेजू हांव तुका आर्गां दिता वाकाणट्यान दिनवासता ह्या भयणाक वो ह्या भावाक तुवें विचून काडलेत तांचे दुखींतली ताका सुटका दिवपाक आनी तुजेर तांचो भावार्थ वाडोवपाक जायतो तेंप जाला आसतलो घोडये जायते दीस जाले जायते म्हयने जाले घोडये जायतीं वर्सां जालीं जायत हे मानी ती दूख आसा आयज पर्यंत दुनिया जायती घोडये वखदां केलीं आयज गेली फाल्यां परतून येता पूण दुनिया तुजें उतर पदवेन बोल्लेलें उतर जशें तुवें म्हटलां तें उतर हांव म्हजो वत्मो तांचेर पाठयतलो आनी म्हजीं उतरां तांच्या तोंडान घालतलो वय दुनिया तुवें तो करार आयज केला आयज म्हाज्या भाव भयणीच्या तोंडान तुजीं उतरां घालूंक आनी तुवें तो ओत्मो धाडला आनी त्या ओत्म्या वरवीं दुनिया तुवें तांकां आयज सुटका दिल्या म्हूण हांव तुका आर्गां दितां एक एकल्याच्या जिवितान एक एकल्याच्या मानीन जी दूख आसा जेजू तुज्या उतरां वरवीं ती कडसरून गेल्या कित्याक सैतानाक पदवी ना हे कुडींत रावपाक हेच घडयेर हांव हुकूम घालतां तुज्या नांवान जेजू न्हय म्हजे पदवेन पूण तुज्या नांवान ते म्हाज्या भावाच्या भयणीचे कुडींतली वो ह्या आंगांतली दूख अदीक करून मानींतली दूख हेच घडयेर भायर सर सैताना तुका हांव हुकूम घालतां तुका अधिकार ना कित्याक ही कूड जेजून त्या कुर्साचेर तान आपल्या रक्ता वरवीं विकती घेतल्या आनी म्हटलां बाबा तांकां बोगस ती नकळत कितें कोत्तात ती तर हे बोक्षणें दिवन तुवें आमकां ही पेकोवणी दिल्या आमी तुका सत म्हणटा तूंच आमचो स्वामी तूंच आमचो दोनी तूंच आमचो दोसला तूंच आमचो सरोंडार तूंच आमचो देव देवा विरयत कांय एक घडो ना कोणा कडेन
पूण देवाची पातयेवन आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण जालां. ह्याच वेळार हांव स्वता म्हणटा, एक एकल्या म्हज्या भावाक हे मांडली दूख भायर सरोवन ताका सुटका दिल्या म्हणून. हालेलुया. थँक्यू जिजस. आलोय बाबा, घुमटी आलोयात. भणी आलोय घुमटी काड. दिसला बरें? शुअर? थँक्यू जिजस. बाय. खरेंच काय म्हाका खुशाल करूंक कोत्तात? नाजाल्यार मातशी मुखार येवन सांग पळोवया, म्हाका जेजूच्या नांवान पेकोवणी मेळ्ळ्या. कॅमेऱ्या मुखार सांग, हे म्हजे मनींतली दूख गेली, जेजून म्हाजी दूख काडली, हांव आर्गां दिता. ब्रदरचें नांव सांग, नाका जेजूचें नांव सांग. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. म्हाका जायते दिसासून मातशें स्पॉन्डिलिसाचो त्रास जाल्लो. कितलो तेंप आसलो? जालो जायते वर्सां जाले. जायती वर्सां जालीं. आयकात. आनी जायते वर्सां, जायते म्हयने जाले हो भाव हिंगा बसलो आसता. जायते उतो देवाचें आयकता, पूण समजोंक नासता. ट्रिटमेंट पासून घेतालो म्हणून मातशें वगत बरें दिसतालें, परतून आसा तशेंच जातालें. सो आतां मामान म्हाका जशें प्रेयर केलें, इन्स्टंटली रोखडेच. ब्रदराचें नांव नाका, मामान कांयच करूंक ना तुका. देवाचें उतर, देवाचें उती आयकला, देवाचेर पातयेला तुका सुटका मेळ्ळा तुज्या भावार्थान. हय, हांवें स्वत मानला की देवाचें गायन हांव बरो जालो म्हणून. सो इन्स्टंटली म्हाजें पेन जातालें म्हाका सद्या, आतां इन्स्टंटली तें पेन गेलें इमिडिएटली. आतांच ह्याच वेळाचेर आतां कांयच पेन ना. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. थँक्यू. ब्रदराचें नांव जर मामान करूंक ना, तो कांयच करूंक जायना मामा कडेन. मामा तुजे भाशेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भणी तूं सांगता? सांग. यो न्हू, देवाक परगटणी कर न्हू. बरें सोना तुका दिसलें न्हू, मागीर यो देवाक परगटणी कर. तुज्या तोंडान देव बरें करूं म्हूण. नमस्कार करता. थँक्यू फादर. थँक्यू जिजस बाप्पा. ह्या वेळार म्हाजे फाटी कोण्यान दुखतालें जाल्यार हांगा हांव खूब दिसांनी पावलें, पयलेच पावटी पावला म्हटल्यारूय जाता. जाल्यार खूब दीस जाले म्हाजे फाटी कोण्यान दुखतालें. जाल्यार आतां ब्रदरान मागणें केलें जेजूच्या नांवान आनी हांव बरें जालें. रोखडेंच तेन्नाचे तेन्ना पेकोण मेळ्ळें म्हूण जेजूक हांव आर्गां दितां. ब्रदराचें नांव नाका. हालेलुया. थँक्यू जेजस. तूं सांगता? दुखता? तुका जायतीं वर्सां जालीं, दुखीच वचना तुज्यो. कित्याक लागून हांव नको? हां आसूं आसूं म्हणल्यार कितें? आनीक पावटी म्हूण यो, हांव आतां लायतां जेजूच्या नांवान. सगल्यांक पेकोवणी मेवता भाव म्हाज्या, तुका कित्याक मेवना? कितलो तेंप जालो येता सांग म्हाका. 25 years जाले. 25 years जालीं हो म्हजो भाव ह्या देवाचें उतर आयकोंक घेता. आयकात आनी एक जालें पेकोवणी, ती दोनी एक जाल्यार दुसरी जाली म्हाजे भाव. सगल्यो पेकोवण्यो जाल्यो. पूण आयज पासून म्हाज्या भावाच्या मनांत देवाच्या उतराची पदवी कोंक ना. तो जाण रावता, देव ताका येवन पेकयतलो. देखून तो हिंगासर येता, देवाचें उतर आयकता, म्हाका देव पेकयतलो ना. पेकयला म्हाका देव पेकयतलो. पेकयला म्हणून आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. आयच्या आयज आनी ह्याच वेळार हांव हांव स्वता मानता आनी म्हाज्या तोंडान उचारता, जेजून म्हाका सगळ्या दुखांतली, सगळ्या वायटांतली, म्हाज्या चिंतनांतली, म्हाज्या मनांतली, म्हज्या हाडांतली सगळी दूख काडून घेतल्या, त्या कुर्सार खेळायल्या आनी आयच्या आयज आनी ह्याच वेळार म्हाका सुटका दिल्या. हालेलुया. थँक्यू जेजस. थँक्यू जेजस. घाल उडो घाल. आलोय तूं नाचना, बरो डान्स करना तूं. आलय. थँक्यू जेजस म्हूण आर्गां तुका जेजूक. बेश्ट जालें नाका. आर्गां तुका जेजूक. हांव बरो जालो. आर्गां तुका जेजूक. म्हाका सुटका मेवल्या. हांव सांगतलो, सगल्याक परगडटलो, जेजून म्हाका सुटका दिल्या. आर्गां जेजूक. हांव सांगतलो, हांव म्हणटलो, जेजून म्हाका सुटका दिल्या. सगल्याक सांगतलो, सगल्याक सांगतलो, हांव आकांडटलो, जेजून म्हाका सुटका दिल्या. हालेलुया. खरें सांगता काय बेश्ट म्हाका उचाल करता? खरेंच सांगता? प्रेज गॉड. कित्याक दुबाव येता बेश्टो. हांव पटकन पडटा. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हालेलुया. थिंगा एक भाव कोण फाटल्यान तकली हालयतालो. कितें जालेलें बाबा?
मानीक दुख आहा? तूं सायडीन ना तो मानी दुखता? तुझे मानीन दुख आहा? दोळ्यांक प्रॉब्लेम आहा? तूं जेजूचेर फाती येता? प्रेज उबो राव आनी सांग, जेजू हांव तुजेर फाती येता. जेजू हांव तुजेर फाती येता म्हूण. जेजू हांव तुजेर फाती येता. जेजू हांव तुजेर फाती येता. तुवें कुड्ड्यांक दोळे दिले, तोंड्यांक चलोवन व्हेले, कोडकारांक नितोड केले. आयच्या दिसाक तुवें म्हजे दोळे नितोड केले म्हणून हांव सत मानतां. हांव तुका आर्गां दितां. हांव तुस्त कोत्तां आनी हांव सगल्या लोकांक सांगतलों आयच्या दिसाक म्हाज्या दोळ्यांतली दूख, म्हाज्या दोळ्याचे त्रास नितोड जाले म्हणून. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या रक्तान हांव नितोड जालां. जेजूच्या उतरान हांव नितोड जालां. जेजू हांव तुका सत मानतां. तूं म्हजो स्वामी, तूं म्हजो धनी, तूं म्हजो रोसणार, तूं म्हजो सर्वंडार, तूं म्हजो देव. हांव तुका आर्गां दितां. हालेलुया. थँक्यू जेजस. कितें जालां? आओ हालेलुया. मातशें न्हू बाबा, म्हाज्या सगलें जालां. जेजूक तुजो स्वामी आनी धनी करून घे. कितें म्हटलां? मातशें न्हू, सगलें बरें जालां. हो तुज्या भावार्थाक रावता. म्हाका जेजून बरो केला म्हूण म्हाका जेजून जेजूच्या रक्तान म्हाका नितोड केला. हालेलुया जेजूस. जेजू हांव स्वता मानतां. तुका म्हाका लागून म्हूण तूं म्हाका उत्तरां म्हणल्या शिवाय जावचें ना. तूं म्हाका लागून स्वर्ग सोडून संवसारांत आयला आनी ह्या संवसारांत येवन हे म्हाजें दूख घेवन, म्हाजे त्रास घेवन, म्हाजे कश्ट घेवन, म्हाजे अपमान घेवन तूं त्या खुर्साचेर गेला. आनी त्या खुर्साचेर वचून तुवें बापा लागीं विनोती केल्या म्हाका बोगसणें दिवंक. म्हाज्या पातकाचें खोत तुवें धुवन काडलें आनी म्हाका सुटका दिल्या. थँक्यू जेजस. हालेलुया. हांव सत मानतां आयच्या आयजूच ह्या घरांतलो भायर सरच्या आदीं हांव सारको नितोड जावन म्हज्या घरा येतलो. हालेलुया. थँक्यू जेजस. आतां कितें दिसलां? आनीक बरें दिसलां. हांवें चोयलां दोडो सारको उदको जालो असो असो करून. जाला न्हू? सत मरे. हालेलुया. थँक्यू जेजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जायनासलें कांयच ना, सगलें जाता. पूण रावता भावार्थाक. जरी जर तुका भावार्थ आसा भावा म्हाज्या, तूं सारको बरो जाला. कोणूय जावं. कित्याक देवान सांगलां तुजो ओतमो देवाचो दिवो. कितें म्हटलां? मनशाचो ओतमो देवाचो दिवो. जर मनशाक तर भावार्थ आसा जाल्यार तुज्या जिवितान उजवाड देवान पेटयलो. काडोवंक नासलो, उजवाडाक हाडलो. हें जावन आसा. पदवेचीं उतरां देवाची आमी ती आयकूंक जाय, ती समजोवंक जाय, आमी ती पाडूंक जाय, आमी ती उजार करूंक जाय. जितलें आमी उजार कोत्ता आमकां भावार्थ येता. आनी भावार्थ येयल्या उपरांत आमच्या जिवितान जें कितें आमकां जाय तें घडोवन येता. उजार कोन्ना जाल्यार घडची ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां जायते फावटी दिसता हांव जाणटें तें मरे हांव जाणा. हें म्हाज्या जिवितान घडलेली एक काणी सांगता. म्हाजो गूट सांगता. एक म्हाका शॉक येयलोलो. कोणाचो फोन वाजता? बॅगान वाजता? आसूं, बंद कर काडांनी. समतो ऑफ करून दवर ना जाल्यार सारको स्लो कर. बंद कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कितें सांगतालो तुमकां? चय सैतान कितें करून नाट्य पळय तो. सॉरी म्हाजी गोंय घेतालो. थँक्यू जेजस. म्हाका शॉक येयलो तेन्ना
हांवें जायत्या जाणांचे बँड वाजयले हॉस्पिटलान. हांव बरो जावं ना, पूण हांव उठोन कोणाचेर मागणें करतालो बरी जाताली, कोण कितें करतालें बरें जातालें. पूण अकस्मात हांवें उतर दिल्लें देवाक आनी दोतोराक सांगलेलें हांव 1 म्हयनो रावतलो हॉस्पिटलान. म्हाका दोतोरान सांगलें 3 वर्सां रावंक पडटलो म्हूण. कितलीं वर्सां? 3 वर्सां. पूण हांवें सांगलें हांव 1 म्हयनो रावतलो. आनी 1 म्हयनो हॉस्पिटलान उरलो सारको. 1 म्हयन्यान म्हाका डिस्चार्ज मेळ्ळो. पूण तो डिस्चार्ज दिलो आसतना तो डिस्चार्ज घेवन हांव घरा येयलो. पूण हांव सारको बरो जावंक नासलो. म्हज्या हातीक कातरूंक जावं म्हणून एक वायट खबर येयली. म्हजो फोटो काडलो. आतां म्हळ्यार आतां न्हू बोट कातरपाक. पूण एक्सरे आहा ती अजुनूय. आनी ती दुखाची खबर. बोट कातरप. हांवें दोतोराक सांगलें तूं बोट कातून नाका म्हाजें. तें म्हाका बोट तुवें दिवंक ना. म्हाजें बोट तुज्या रिणान आनी हांव तुज्या रिणान ना. हांवें हॉस्पिटलाचें बील फारीक केलां. आनी मातसो सामको हें जावन हांव सारको घुस्पल्लो कसो जावन हांव घरा येयलो डिस्चार्ज घेवन. आनी ताणें म्हाका सांगलें मागीर तूं ड्रेसिंगाक यो, मागीर पळोवया कितें जाता. तें म्हणलें बरें. 2 दिसांनी आयज सोडून फाल्यां ड्रेसिंगाक वयतालो. आनी तें अदीक अदीक सुस्तालें भितर. म्हणजे सगळें भरलेलें आसलें आनी म्हाज्यान सोंसूंक जायनासलें. तेन्ना अकस्मात जायना म्हणून दोतोर सांगूंक लागलो तें कातरूंक पडटलें. तें पिड्यार जालां सगळें तुजें लासलां. हांवें म्हणलें ना हांव कातरना. मागीर म्हाका हात कातरूंक पडटलो. आतां बोट कातून ना जाल्यार मागीर जातालें हात कातरूंक पडटलो. तो कितें खुशाल जावपाचें काय दुखी जावपाचें? रोडांक येतलें काय हांसोंक येतलें? हांव दुखी जालो. हांव सत्य सांगता हांव खुशाल नासलोलो, दुखी आसलोलो. आनी घरा येयलो. घरा येवन 2 दीस हांव वचोंक ना. 2 ड्रेसींग सोडलीं. म्हळ्यार कितें जालें पयल्यान म्हळ्यार 4 दीस कशें सोडलीं. 2 ड्रेसिंगां सोडलीं. पूण देवा कडेन रडोंक लागलो. संवसारान म्हाजें दुख हांव गोवंक लागलो. हें पोट कातरप कित्याक लागून? हांवें कितें वायट केलां? हांवें म्हाज्या जिवितान पयलें वायट केलें तें म्हाका बक्षिलां. आनी आतां हॉस्पिटलान वचून कितल्या जाणांक तें पिकोवणी दिल्या. जे मोत्ताले मनीस ते जिते जाल्या. एका हॉस्पिटलान मेडिकल्सान सोडून दिलेले घरा व्हरोन मोडोन कशें तेका पासून तेणें बरो केला. तुजें उतर आयकून म्हाका लागून न्हू पूण उजार म्हाका केला. आनी आतां म्हाका पनिशमेंट कसलो? म्हाजें बोट कातरपाचें, म्हाजो हात कातरपाचो. हे भशेन हांव देवा कडेन उलोवन रडटालोय. हांव उलयतालोय, रडटालोय. हॉस्कोताय म्हाजी. रडपाचें ना. देव म्हणगे सदांच खुशाल राव. नव्यान सांगता खुशाल राव. हें हांव जाणा. पूण तरी आसतना मनीस म्हणटच कितें जालो? हुस्कोच जालो. आनी त्या दिसाक म्हाका जम पडनासलोली. पूण जीं उतरां उलयल्या उपरांत हांव सुसेगाद न्हिदलो. आनी म्हाजी बायलेक सोपन पडलें. उठयली तेका न्हिदलेली. उठ 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 करून सकाळीं फुडें. आनी तेका सांगलें इजिकेल 37 वाच. कितें म्हटलें? इजिकेल 37 वाच. आनी 37 तिका बरयल्लें आसा सुकलेल्या हाडांक जिवीत. आनी म्हाज्या जिवितांतले जायते कोणाक खंय वयतालो, ज्या जाग्याचेर भोंवतालो त्या जाग्याचेर हांव जायते पेकोवणे आजूनय देखून म्हणजे पेकोवणे जाल्यार हांव नको पूण सारकी इतली पदवी देवाची म्हजेर देंवता ती. आनी पेकोवणी जी जावंक जाय जाल्यार ती जरूर जाता, जावंकूच जाय. ते जाग्याचेर ती भासावणी आसा ती हांव ती भासावणी घेता. आनी हांव ती भासावणी घेवन सामको असो सैताना कडेन झगडटा की सैतान म्हज्या पांयां पोंदक. आनी ती भासावणी जेन्ना ती येयली तेन्ना हांवें म्हळ्यार बायल म्हाका रे उठ रे मातसो. आनी त्याच दिसा म्हाका बरी जम पडल्या. अशी जम पडना आसलेली. उठ रे म्हाका कितें मेवलां, कितें सांगलां आपणाक वाच म्हणून. तें वाचून जालां मग आमी तें वाचलां कितें कोत्ता आमी जाणा मुगो तें. पूण गरजेक म्हाका जाय तेन्ना आमकां जाय तेन्ना वाचूंक ना. कित्याक लागून उरलें? हांवें तोंडान उच्चारूंक ना. हांव जाणा कितें जाणा? शाणेपणां. म्हजी शाणेपणां देवा मुखार पिशेपणां. म्हजी शाणेपणां देवा मुखार म्हजी पिशापणां. पूण जेन्ना हांवें तें वाचलें आनी हांव गेलो
पयलें दोतोर म्हणलो हांवें म्हळां तूं बोट कातरूंक तें बोट कातरूंक नाका कितें जाता हात कातरूं पडल्यार पड न्ही म्हाजी कितें जाता तें पळोवया पूण तो म्हळ्यार आपूण ऑपरेशन करता धाकटें 10 मिनटांचें हांव म्हणलें कर पूण बोट कातरशी हांव मातसो हें आहलो आं कित्याक गुंडागिरी मनीस हांव दादागिरी मनीस हांव तें कॉन्टेक्ट दवरतलो बोट कातरल्यार तो म्हणलो ना आपूण कातरना तूं पळय म्हणलो आपूण टिवीचेर तुका दाखयता आनीक तेणें गेलें तें आपल्याचें तें सगळें तयारी केलें आनीक तें बोटाक बेश्टें आतां 10 मिनटांचें काम करपाक दोतोराची फी 20,000 कितली 20,000 ऑपरेशन थिएटराची लायटीची तेजे इन्स्ट्रुमेंटाची आनी तेचो पगार आनी तेणें तें हाडलें आनी ताका ब्लेड लायली ती धाकटी इतलेंच काम तेजें आतां ती ब्लेड लायना फुडें तें कितें आहा सगळें भायर गेलें पयलें मरे दोतोर सांगता मागीर तोंडान जाप येयना आतां कितें पळयता हांव ती घाण वयता ती पळयता सगळें जायतें पळय माल सगळें हेंच माल सगळें कांय ना माल भितर आनीक आतां म्हणलो कवतालें कितें जाता पळय तें आनी मातशें वखदान रगत येवंक लागलें कितें येवंक लागलें रगत येवंक लागलें आनी तोच दोतोर सांगूंक लागलो आरे बोट बरें आहा मुगो तुजें कातरूंक नाका प्रेज गॉड थँक्यू जेजूस जो दोतोर तेच तेन्नाच सांगतालो हें सगलें अशें हें सगलें आतां तें बोट तें काडूंक पडटलें पूण तोच दोतोर तेच घडयेर सांगता कितें म्हणून बोट तुजें बरें आसा नाका फकत म्हाज्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरतालीं तो एक उतर सांगता हांव म्हणटालो थँक्यू जेजूस एक उतर भायर सरतालें कितें आर्गां तुका जेजूक थँक्यू जेजूस आर्गां तुका जेजूक आनी आर्गां जेजूस आसतना ह्या उतरांतल्यान जेजूचें रगत म्हाज्या हाडांतल्यान भायर सरली आयज म्हाजें बोट आहा आतां आहा सांगचें म्हणल्यार हें तुमकां हांव गोवायकी दिल्या ती जायते फावट दिल्या जायते दुसऱ्या भासांनी एक उतर भायर भितर वयता पूण ही कित्याक गोवायकी दिल्या आमी उतरां उलयल्या शिवात आमच्या तोंडान उतरां उचाल्ल्या शिवात पेकोवणी जायना कित्याक देवाक कितें जाय आमचो आत्मो जाय देवाक कितें जाय आनी आत्मो म्हणल्यार कितें आमचो स्वास आमचो आवाज आमचें उतर आमी देवाचें नांव घेवन देवाक परगट केलो जाय ही भासावणी जेजूची सगळ्या संवसाराक वचत बरी खबर परगट करात देश लोकांक मजा गोवाय करात आज आमी काय येयला जाल्यार तुमी आयकोना फुडें तुमी गोवाय जातले काय जावचें ना तुमी दुसऱ्याक म्हाजी खबर सांगतले काय सांगचें ना आरे त्या ब्रादराक कशें जालें तो बरो जाला मरे म्हणटलें काय ना हां पूण एकल्याक लागून जायत्या जाणांचें मन बदलता आयज हे भयणीक लागून हे तो भाव सांगता पळय आतां कितलीं वर्सां जालीं म्हणटा जायतीं वर्सां जालीं आतां तेका लागून आमचें इतल्या जाणांचें मन बदलतलें काय ना आमचो भावार्थ आनी भावार्थ केन्ना येता जेन्ना आमी जाणा जावंक जायी देवाचो आत्मो म्हज्या भितर आसा आनी तो आत्मो जावन आसा देवाचो दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो तो दिवो म्हणल्यार कितें तो दिवो जावन आसा सगलें बरेंपण देवान आमच्या जिवितान वायट केलां काय बरें केलां जाल्यार तो देवाचो दिवो आमच्या जिवितान आसा काय ना काळोखान बरें जाता काय उजवाडान बरें जाता तो उजवाड देवाचो तो दिवो जालो काय ना पळय आतां ह्यो सगल्यो ओपारी आमी समजून काडूंक जाय काय नाका हे गूट हे गांठीक मारलेले आसात ते आमी सोडोवपाक जाय देखून जेजू आमचे लागीं उलयता तेन्ना ओपाऱ्यांनी उलयतालो शिसांकोड्यान कसो उलयतालो ओपारींनी उलयतालो आनी जेन्ना ती ओपारी समजत तेन्ना तेच्या जिवितान सगलीं बरेपणां ताका दिश्टी पडटालीं आयज तूं कोणें म्हाका जेजू ओपारींनी उलयता पूण आमी समजूंक जाय काय नाका तें तेन्ना आमी समजत तेन्ना आमच्या जिवितान सगलीं बरेपणां आमकां मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आर्गां जेजूक हालेलुया थँक्यू जेजस प्रेज यू जेजस हालेलुया आर्गां तुका जेजूक आनी कितें अशें दिसती पडटा म्हाका आनी कोण आसात दुयेंत प्रेज गॉड कितें जाता बाय तुका पोट कितें दुखता तें सादें मुगो थँक्यू जेजस आनी कोण आसा तें जालें बरें तुजें हालय दुखता सोदता तूं
तूं कितें म्हणटा राव पयलें बंद कर राव मातशें राव आनी नाका तूं कितें म्हणटा बरें जालां काय जावं ना आनी एक फावट सांग जेजू म्हजे हांव म्हणटा तें म्हण पयलें जेजू हें म्हज्या हाडांची दूख तुज्या हाडांचेर तुवें घेतली एकूय हाड तुजें मोडोंक नासलें सगळे जॉयंट सुटलेले आनी तूं खूब कश्टावतालो त्या कुर्साचेर आयच्या दिसाक हें म्हजें बोट मोडोंक ना पूण दुखवालां ही दूख त्या कुर्साचेर आसा हांव आजुनूय नोको आसलें पूण आतां म्हाका हांव जाणा जालें आनी ही दूख ह्या म्हज्या बोटांतली आतांच्या आतांच घडयेचे घडयेर ह्याच वेळार भायर सरोन गेली हांव तुका आर्गां दितां तुवें म्हाका सुटका दिल्या आर्गां तुका जेजू थँक्यू जेजस हलोय देव मातशें बरें करना मातशें आतां हिंगा आहा तें जिवीत बोलदोंक जाय चिंतना बोलदोंक जाय मन बोलदोंक जाय जेजून म्हाका सुटका दिल्या ऑलरेडी थँक्यू जिजस तुज्या भावार्थान तूं भावार्थ दोत्ता जाल्यार तुका सुटका मेळुली ब्रादरान कांय करूंक जायना ब्रादरान देवाची उतरां दिवंक जाता ती उतरां तुवें आयकोंक जाता आयकोन जो भावार्थ येवंक जाता भावार्थ येयल्यार तुका पेकोवणी मेळोंक जाता वय काय ना तुमी चिंता कितें ब्रादर पावरफूल ब्रादर हात लायल्या मागणें गेल्यार बरो जाता म्हणून ना ब्रादर तुमकां दिता उदाहरण ब्रादर गरजेचो कित्याक देवाचें उतर जें कितें तेच्या भितर आसा तो देवाचो आत्मो तुमच्या जिवितान घालपाक देवा ती पोंटी पेटोवपाक समजता हलोय हालो हालेलुया हिंगच्या हिंगाच जाता पळय कित्याक उरलेलें हांवें कितें हात लायले ताका ब्रादर हात लायला ब्रादराची गरज ना पूण जायी गरज आसा ना म्हणटा म्हणून सांगता तुमकां कितें गरज आसा उतर समजावपाक जाता तितले पावटी आनी जो कोण समजोन घेता तेजेर पेटता जो कोण समजोन घेना तेजे भितर जायना आतां म्हाज्या जिवितान म्हाज्या हितून आमचे इगोजेन आमचे बाय येता कोण तें नांव कितें सुजाता अलका येता हांवूय आहा आनी कोण येता तिका एक बायल आसा तिका पांयान मातसो स्ट्रोक आसा कितें पेरले जाता पूण कितें जाल्या तिका भावार्थ ना हांव डायरेक्ट सांगता ती येता भावार्थान पूण उतरां म्हणपाक जायना म्हूण म्हणल्यारूय म्हणना पयलीं सारकी वचकय आहली पूण पयल्या हितून ती मातशी जाली आनी आतां ती मातशी बरी आहा पूण तरी आसतना तिका इतल्या दिसाची गरज ना इतल्या म्हयन्याची गरज ना एका दिसाक पुरो जेन्ना जेजू तिका आपयल्या आनीक जेजू तिका सांगता म्हजें जूं तुजेर घे आनी म्हज्या लागीं शीक आनी ती तूं तें जूं शिंगता जाल्यार तूं आनी हांव तें शिंगता जाल्यार आमकां त्याच घडयेर पेकोवणी दिलेली आसा जेजू जाणां बापा तांकां बोगूस आमकां बोगशेली आसा आमची चुकी येता ते कित्याक लागून येता आमचे चुकीक लागून येता कोणाक लागून येता आमचे चुकीक जेन्ना आमी उजार कोत्ता 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 आमचे चुकी बोगसता कित्याक आमच्या पातकाचें बोगसणें ऑलरेडी जालेलें आसा पूण आमी उजार करिना देखून आमकां सैतान नडटा आमी कितें उलोवपाचें तें उलयना जायें तें उलयना नाका तें उलयता कितें उलयता नाका तें म्हाका दुखता म्हाका दोतोरान सांगलां म्हाका आनी कितें जालां म्हाका आनी हें जालां आतां ती बंद म्हणटा म्हाजें बोट दुखता बरें जालां गो ना पयलें उजार कर हांव बरें जालां मार्क 11:24 कितें म्हणलां तें वाच गो बाय पळय मार्क 11:24 मार्क 11:24 पळय ही उतरां आमकां जेजून दिलोलीं उतरां पेकोवणेचीं उतरां गरजेचीं उतरां आमी उजार करना आमी शिकोवंक जाय पासावण्यो देखून हांव तुमकां सांगता देखून जेजू आमकां सांगता हें वाचूंक शीक तूं भयणे पयलें हांव तुमकां सांगता तूं म्हळ्यार तूं आमकां कितें सांगता प्रेज गॉड तुमी परतून वाच हांव शिकयता तुका वाचूंक वाच देखून जेजू सांगता आमकां सांगता देखून जेजू आमकां सांगता तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचेंच जातोलें
प्रेज गॉड. जालें काय जावंक ना. बावाट दवरला काय ना. मागच्या पयलीं बावाट दवर. तुका कितें जाय तें पळय ताका म्हणटा बावाट. जें तुका जाय तें देवान दिलां. पयलीं आर्गां दी देवाक. काळजां मोनान आर्गां दी. जेजू आमचेर फाती येता तुवें म्हाका दिलां आर्गां तुका जेजूक. आनी तेच घडत जाता ही भावसावणी. आनी ही भावसावणी घेता आसतना आमकां नियाळूंक गरजेची 23 वड. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां देवाचेर बावाट दवरात. हें जेजू सांगता. कोणाचेर बावाट दवरात. पूण देवाची ओडोक घाल्यार देवाचें बरें जालें. देवाची ओडोक ना जाल्यार खूंय हा देव. कोण तो देव. हे गूट आमी जाणा जावं जाय. सकाळीं तशें 3 गूट हांवें तुमकां दाखयल्या. म्हाका उलो मार हांव तुका जाप दितलो. कशें उलो मारता आमी आमच्या बापाच्या मागणेन. मारला काय ना. वय. आनी ताका लागून आयज सगळें कोण आमी देवाक उलो मारला देखून ते गूट आमकां उतके जाल्या. देखून आमकां देवान दाखयला. देखून म्हाकाय ते गूट दाखयल्या. हे गूट केन्ना मेवता जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता तेन्ना. म्हाजो एक आवंडो तुमच्या जिवितान घालपाक जी कोण तुमी हांगा येयल्यात आनी तुमच्या घराब्यान कोण आसा तेंच्या कडल्यान तुमी घालपाक पयलो आवंडो देवाक उठोन पयलीं आर्गां दियात. आर्गां तुका बापाक जेजू पवित्र आत्म्याक म्हाजी देवाची वखाणी घाल. 5 मिनटां तरी दियात देवाक आर्गां दियात. आयचो दीस दिला. आयचो वेळ दिला. आयची आमकां बरें मन दिलां. वो बरें गिन्यान दिलां. बरी जाणवाय दिल्या. बरी भलायकी दिल्या. बरें जिवीत दिलां. आर्गां तुका देवाक 5 मिनटां पुरो. देवाक व्हडलें मागणें नाका आमचें. पूण देवान आपणें कितें केलां तें आमी उपकार आठोवपाक जाय काय नाका. जाल्यार आमी देवाक उपकार आठयत जाल्यार देव दुखी जातलो खुशी जातलो. खुशी जातलो. म्हणजे देवाक खुशाल करपाचो आमचो कायदो काय दुखी करपाचो कायदो. आनी देव खुशी जाय जाल्यार आमचो आत्मो देवाच्या राज्यान आसतलो काय आनी हूंय आसतलो. प्रेज लॉर्ड. सादें मागणें सादीं उतरां. आमी ह्या जाग्याचेर येता फकत तें शिकोवंक. आनी येयलीं जाल्यार आमी आनीक शिकोवंक मेवतलीं. येवंक जाय. तुमी कोण येता ताका आनीक दुसऱ्याक हाडूंक जाय. तो येवंक ना नाका सांगूंक जाय. तुवें बी रोयलें की ना तें उरलेलें काम देवाचें. जेन्ना तुज्या जिवितान कितें आसा तें तुवें दुसऱ्याक सांगलें जाल्यार ताका मातशें आस वाडटली काय वाडची ना. आशा येतली काय येवची ना. आमी ती दुसऱ्या कडल्यान घालूंक जाय आशा. ती ताकत आसूंक जाय आमकां समजावपाची. तेन्ना आमच्या जिवितान घडटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका तुमकां सांगोंक काय न्हू. तूं म्हणून ब्रादर तूं कितले जाणां काडटा रे. हांव केन्ना सुजाता बाईक सांगू बाई इतलीच आनी कोण हाडलाय गो तुमी. कोण ना मुगो. कितलीं जाणां आहा तुमची फ्रेंडां. कितले जाणां आसा. तरी बरें तेणें म्हाका केन्ना एकूय पाट म्हणून ब्रादर तुवें कितले जाणां काडले रे. कोण आहा तो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तें विचारलें जाल्यार ताका सांगपाक हें वास्कोची कोण ती सगळीं हांवें हाडलेली म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताका लागून तें विचारूंक पावत ना म्हाका कडेन. ताका आनीक दुसरी कांय खबर आसपाचीच ना. थँक्यू जिजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उबी रावया. आयज म्हजी घरकान्न ना. म्हजी बायल ना. ती आसली जाल्यार गायन घेवन हांव तुमकां उमेदीर दवरूंक धाकटें गायन करून कोतालो. म्हाका गायन करूंक जायना. तुमी कोणें जाता कोत्तली कोण आसा कोण तयार जाणा जाल्लें गायन करपाक. खंयचें जालें एक गायन घेवया देवाक आर्गां दिवपाक. तुस्त करपाक देवाची वखाणी करपाक. उडीक करपाक ना आमची. कोणाची उडीक करपाक जाय. जेजूची. यो कोणूय येता यो फुडें करात नाल्यार तिगाच रावन करात म्हणत. एक गायन म्हणत. तुमकां जाय पळय तें जायना हांव सांगता तें कोत्ता. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. हालेलुया. थँक्यू जेजस. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जेजस. हालेलुया. उतके कोर मी आवंट तूं म्हजें देवाक आर्गां दिवं. ताका धाकटें सांगत. उतके कोर सोमिया वोट तूं मोजें. उतके कोर सोमिया वोट तूं मोजें. आर्गां तुका दिवूंक मोहिमा तुजी गावूंक. उतके कोर सोमिया वोट तूं मोजें. उतके कोर सोमिया वोट तूं मोजें. उतके कोर सोमिया वोट तूं मोजें. आर्गां तुका दिवूंक मोहिमा तुजी गावूंक.
उदके कोरे सोमिया वोट तूं मोजे उदके कोरे सोमिया कान तूं मोजे उदके कोरे सोमिया कान तूं मोजे ताडो तुजो आयकूंक कोशी तुजी समजूक उदके कोरे सोमिया कान तूं मोजे उदके कोरे सोमिया कान तूं मोजे उदके कोरे सोमिया कान तूं मोजे ताडो तुजो आयकूंक कोशी तुजी समजूक उदके कोरे सोमिया कान तूं मोजे उदके कोरे सोमिया हात तूं मोजे उदके कोरे सोमिया हात तूं मोजे बावा भयणीक बोगसूंक शेवीक तांचे लागूंक उदके कोरे सोमिया हात तूं मोजे उदके कोरे सोमिया हात तूं मोजे उदके कोरे सोमिया हात तूं मोजे बावा भयणीक वेंगोवंक आशिर्वाद तांकां दिवंक उदके कोरे सोमिया हात तूं मोजे उदके कोरे सोमिया हात तूं मोजे उदके कोरे सोमिया हात तूं मोजे बावा भयणीक वेंगोवंक आशिर्वाद तांकां दिवंक उदके कोरे सोमिया हात तूं मोजे प्रेज द लॉर्ड बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमेन थँक यू लॉर्ड लॉर्ड ब्लेस माय सिस्टर थँक यू लॉर्ड हालेलुया जीसस थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया जीसस थँक यू जीसस हालेलुया हालेलुया जीसस थँक यू जीसस दुनिया तूं दाखवेल आनी म्हजी भयण तुजो फांटो जो फांटो शिरकोल्या शेत त्या फांट्याच्यान फळां दिवंक जायना तेच भशेन दुनिया आयच्या दिसा ही म्हजी भयण तुका शिरकोता आयच्या दिसाक तूं तिका वेंगयता आनी तिच्या जिवितांतलें हें जी कश्ट आसा हें अपमान आसा भितर कितें भरलेलें आसा आयज तें भायर सरता हालेलुया जीसस थँक यू जीसस आनी तुवें ताका आयच्या दिसान सुटका दिल्या म्हणून जेजू हांव तुकार काडटा तुजें स्वत मानता हालेलुया जीसस थँक यू जीसस हालेलुया हात उदके कर दुनिया हे म्हजे भयणीक सुटका दिवंक आयच्या दिसा हे म्हज्या भयणीच्या जिवितांत हे कश्ट आशिल्ले तुवें तुज्या कुडीर घेवन सुटका दिली म्हणून हांव तुकार काडिता हालेलुया जेजस थँक यू जेजस घे भयणी तुजी सुटका जेजूच्या नांवान आयच्या दिसांत तुज्या भावार्था वरवीं हालेलुया जेजस थँक यू जेजस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू चल बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव